Revise. Honorable Speaker, Start question number one. Speaker sir, slight correction according to Rule 49. Serial number star question LAQ 1C, serial number 11. In the volume actual average of the daily production of the volume, it is an inadvertent in typed as a 2.19 BL. The same may be pleased to be corrected as 2250 BL. At serial number 66 in a column actual average of the daily production of the volume. Inadvertence is typed as the 2.19 BL and the same may be please corrected as the 286.67 in serial number 67. It is then typed as 1.64 BL. The same may be please read as 250.11 BL. It's corrected. You are. Sri Vinesh Borkar. Yes, sir. I would like to take LQ number 1B. 1B. B. Yes, sir. Answer as per copy sheet. Speaker sir, हो जो माझो प्रश्न आसा तो आयज आमच्या ट्रायबल लोकां खातीर घेता आनी जो आमी पळयता की हो प्रश्न आसा लॉंग टर्म विजन जे ट्रायबल डिपार्टमेंटान आसा जावं ते ट्रायबल स्किम्स जावं ते ट्रायबल सब प्लॅन बॅकलॉग ऑफ वेकन्सीज एसटी रिजर्वेशन फॉरेस्ट रायट क्लेम्स हे सगळे येता. स्पीकर सर, तुम्ही रक्ताचे ट्रायबल आणि जसे तुमचे रगत सळसळटा तसे माझे पण सळसळटा. स्पीकर सर, आणि ट्रायबलाचो मेन मुद्दो तो म्हणजे पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. स्पीकर सर, मातसो आमी बॅकग्राऊंड पळोवया. ते तुमकां खूब खबर आसा पण लोकांक कळपाची गरज आसा. स्पीकर सर, हो मुद्दो जो आसा तो 2003 सुरवात जाली आणि कितलेशे आमचे ट्रायबल भाव ह्या जो मुवमेंटान सहभागी जाले हे तुमकां सांगपाची गरज ना. स्पीकर सर, ही लढाई जी आसली ही लढाई फुडें व्हरता आसतना प्रत्येक जाण जो आमचो ट्रायबल भाव तेंच्यांनी फुडाकार घेतलो आणि हे जो हक्क आसा हो मेळचो म्हणून मागले. पण स्पीकर सर, ह्या सरकारान 2012 आमकां फटयले, 2017 फटयले, 2000. स्पीकर सर ऑब्जेक्ट फटयले म्हणू नका तू. 2012 स्पीकर सर तुमकां खबर आसा पयले फावटी जर ट्रायबलाक न्याय केन्ना मेळ्ळो आसत जाल्यार तो 2012 मेळ्ळो. 2022 तुम्ही स्वतः जे आहात ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्ले पयले फावटी म्हणजे तांकां हक्क जो आशिल्लो पळय जो एक्चुअली ट्रायबलाक त्यांचो रायट आशिल्लो 2004 त्या ती तू पयले हांवें तुका ऑब्जेक्ट इतक्याच खातीर केला तुका कितें विचार म्हाका तें विचार फटयले म्हणू नका. स्पीकर सांगता हेच सरकार आसा 2012 ट्रायबलाक न्याय दिवपी. स्पीकर सर 2012 बीजेपीचेच सरकार आसा आणि जर ट्रायबलाक गोंयांत जर न्याय मेळ्ळा जाल्यार तो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक कितें उलोवपाचें आसा की 2012 होच सरकार आसा. स्पीकर सर 2025 जाली, 2025 पर्यंत हेच चालू आसा. स्पीकर सर फुडें या 21 जुलय 2023 आमचे बाप आमदार गणेश गांवकारान एक रेझोल्युशन मांडले की 2011 एज पर 2011 जो सेन्सीस आसा ह्या प्रमाणे जो एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवचो म्हणून. स्पीकर सर, मागीर हेचेर खूब आमचे सगळ्यांनी उलयले आणि सगळ्यांनी डिसिजन घेतले की हे पास जावचें म्हणून सगळ्यांनी सगळे पॉलिटिकल पार्टी. स्पीकर सर, तेजे नंतर जो डिमांड आसा हो तसोच उरलो. मागीर परत जे जो डिमांड आसा ताका लागून एक मोर्चा येयलो असेंब्लीन 5 फेब्रुवारी 2024 असेंब्लीचे भायर मोर्चा येयलो अंडर द बॅनर मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर एसटीज इन गोवा. स्पीकर सर, हे जाल्या नंतर सरकाराक मातशी जाग येयली. स्पीकर हांव एलोबरेट करून सांगता. तुम्ही एक तुमकां खबर आसा ह्या गजालीचेर. सो हांव मुद्दम एक सांगता तुमकां एक इतलेंच म्हणटा की जेन्ना कॉलिंग एटेन्शन जे आमी सगळ्यांनी मांडले ते कॉलिंग एटेन्शन परत अशें जालें कॉलिंग एटेन्शन परत डिस्कशन जालें आणि त्या टायमार मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिलें की हे जे रिजर्वेशन जे आसा हे 2027 पर्यंत आमकां मेळटलें. स्पीकर सर, तेजे नंतर जो ट्रायबलाचो आमचो ट्रायबल सगळे आसा तांकां बाबड्यांक रस्त्यार येवचें पडलें. एक्सप्लेन करता हांव प्रश्न विचारता. स्पीकर सर, स्पेसिफीक प्रश्न विचारता. स्पीकर सर, तशेंच कॅबिनेट
कॅबिनेटाचो एक नोट येयलो बिल जाता म्हणून आणि ते नोट आसलो द रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024. स्पीकर सर तितून स्पीकर सर हे बिल अजून पेंडिंग आसा अजून पर्यंत जावना आणि हेजो आमकां आन्सर जेन्ना मेळटा आमी एलक्यूचो आन्सर मागलो तितून अशें आसा द डिसिजन इज अंडर द पीयू ऑफ युनियन गव्हर्नमेंट म्हटल्यार वयलें इंजीन. आतां स्पीकर सर म्हाजो प्रश्न आसा जेन्ना बीजेपीचे सगळ्यांनी पेडे वाटले घोशणा केल्यो इलेक्शनाची कॅम्पेन जाली पूण अजून पर्यंत जो सीएम आमचो आसा तेचो सामाजीक जे नाते आसा आनी भावनीक नाते आसा म्हाजो क्लियर प्रश्न आसा की हे जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर एसटी इन स्टेट गोवा असेंब्ली सो हे केन्ना पर्यंत जातले हो सिंपल आमचो प्रश्न आसा आनी केन्ना पर्यंत करून काडटले. स्पीकर सर त्यांनी 2012चो विषय काढलो म्हणून मुद्दाम म्हणून हांव सांगता. खरें म्हणजे स्पीकर सर तुमकांय खबर आसा ट्रायबल रिजर्वेशन एप्रॉक्सिमेटली 2003त भारतीय जनता पार्टीचे सरकार केंद्रात असले तेन्ना आमच्या गोंयांत आशिल्ले गावडा कुणबी आनी वेळीप ह्या तिनूय समाजाक ट्रायबल हो स्टेटस मेळ्ळो. ट्रायबल स्टेटस मेळ्ळ्या उपरांत खरो म्हणजे त्यांचो हक्क आशिल्लो 2004च्या उपरांत तांकां वेगळे ट्रायबल घोशीत केल्या उपरांत तांच्या खातीर वेगळ्यो सगळ्यो स्कीम आनी योजना ह्यो सगळ्यो लागू करपाक जाय आशिल्ल्यो. बट स्पीकर सर तुमी ताका विटनेस आसात गोंयांतले तमाम ट्रायबल लोक हेंच्यांनी आंदोलन ट्रायबल लोकूच न्ही तर ताज्या बरोबर सामाजीक कार्यकर्ते जे तुमच्या बरोबर वावुरताले तांकां कितलेशेच फावटी रस्त्यार येवचे पडले कितलेशेच फावटी आनी त्या खातीर म्हाका दिसता 2 जाणांच्या प्राणाची आहुती वयची पडली आनी ते सगळें जाल्या उपरांत मागीर खंय तरी म्हणजे सरकाराक जाग आयली आनी ताज्या उपरांत घोशीत केलें. पण स्पीकर सर 2012त भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येयले आणि 2012त भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येयल्या उपरांत तुमकां तुमी स्वता ट्रायबल मिनिस्टर जाले आणि ट्रायबल मिनिस्टर जाल्या उपरांत तेन्ना जवळपास 22 स्किम्स म्हणजे स्टेटीच्यो आणि सेंट्रलाच्यो मेळून 22 स्किमी ज्यो आसा ह्यो डिक्लेअर केल्यो. गोंयांतलें सरकार आयजूय आमी सांगता हय आमी अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर चलता म्हणून तर सांगे आसतले केपें आसतले काणकोण आसतले धारबांदोडा आसतले आनी इवन दो नॉर्थ गोंयांत आसतले मया पिळगांव आनी पाळयेन आसतले हांगातल्या इवन दो म्हणजे आमी म्हणटा की वेळ्ळी सारकिल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमचे कॅथलीक ट्रायबल भाव रावता तांच्या पर्यंत हे सरकार पावचे म्हणून हाजो ट्रायबल रीच हो सगळ्या पर्यंत वाडोवपा खातीर सदोतीत आमच्या सरकारान प्रयत्न केलो. स्पीकर सर तितून हांव डिटेल वचना म्हणजे हे सगळें सांगता आसतना ह्या स्किमीच्या बरोबर फॉरेस्ट रायट एक्ट ह्यो त्यान काडल्यो. फॉरेस्ट रायट एक्ट क्लेम करपा खातीर 2013-14तल्यान सुरवात जाल्यो जवळपास 10,000 एप्लिकेशन्स येयली आनी ताज्या उपरांत हो लॉंग पेंडींग आसलेलो प्रोसेस 2019तल्यान हांवें एक्सपडायट केलो आनी ताज्या उपरांत जवळपास 3,000 लोकांक आतां पर्यंत तेंचे फॉरेस्ट रायट एक्ट इन्क्लुडींग द 70 तांच्या जे फॉरेस्ट रायट एक्ट तांच्या प्रमाणे तांकां सनदी मेळपाक लागल्यो आनी आतां उरलेलो प्रोसेस पयर हांवें मिटींग घेवन फास्ट ट्रॅक केला. आमचो तो ध्येय आसा की आतां ते 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत मॅक्झिमम ट्रायबल ज्यो सनदी ज्यो आसा त्या लोकां पर्यंत पावोवच्यो. स्पीकर सर आमी ज्यो स्किमीचेर उलयले त्या स्किमीचेर दर फावटी नवीन नवीन स्कीम भितर एड ऑन करीत आसता. आत्तां आमी रिसेंटली जी आसा पळय न्ही म्हणजे ट्रायबल भुरग्यांक जेई आनी निटाचे सुद्दां ट्युशना खातीर एक स्कीम लॉन्च केल्या ती नव्यान स्कीम आसा. हे सगळें करता आसतना स्पीकर सर आमच्या डबल इंजिनच्या सरकारच्या माध्यमांतल्यान आमी म्हणटा तशें ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट गोंयांत सुरू हांव येता पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचेर येता कित्याक सांगलें तुका हांवें तुवें विजनाचो प्रश्न विचारला तुवें इतिहास सांगलो म्हाकाय सांगपाची गरज आसा म्हणून हांवें सांगलें तो हांवें स्पिडीन सांगला म्हाका खंयसरूच टायमपास करपाचो ना म्हणून सांगता कारण तुवें म्हटलें तुवें जे आरोप केला पळय न्ही तो आरोप म्हाका जर फोडून काडटलो आसत जाल्यार हें सांगपाची गरज आसली म्हणून हांवें हें सांगलेलें आसा आनी ताकाच लागून स्पीकर सर ट्रायबल रिसर्च सेंटर जे आसा पळय न्ही हे आमी सांग्यार एस्टाब्लीश केलें जेणे करून पयले फावटी ट्रायबलाच्या बाबतीत वेगवेगळे रिसर्च कल्चरल आसतले त्यांचे कुझिन्स आसतले तांच्या बाकीच्या सगळ्या हाजेर रिसर्च करपाक सुरवात जालो. पयले फावटी कुणबी रिवायवल जो आसा पळय न्ही स्पीकर सर हो आमच्याच सरकारात केलो. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे एड्युकेशनल आसतले सामाजीक आसतले कल्चरल आसतले हाजेर रिसर्च आस्पेक्ट सुरू आसा. ट्रायबल म्युझियम फार्मागुडी आमी हांगासर करपाक घेतला तोय बी आता तिके कंप्लीट जातलो. उरता उरलो प्रश्न रिजर्वेशनाचो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवप ही शेवटची मागणी एकूच जी आसा ती पेंडिंग उरलेली. ह्याच हावजान बाब गणेश गांवकर हांच्यांनी
तो ठराव हाडलो आणि ह्या हाऊसातल्या सगळ्या मेंबरांनी इन्क्लुडिंग अपोजिशन, कारण खंयचोय ठराव आणि पास करतलो जर आसत जाल्यार अपोजिशनाची तितकीच गरज असता आणि तशेंच त्या अपोजिशनांनी सपोर्ट केलो, हांवें ना म्हणूंक ना, अपोजिशनांनी सपोर्ट केलो सगळ्या जाणांनी, कारण सगळ्या जाणांक ट्रायबलाच्या प्रती तितको प्रेम आसा, सगळ्या जाणांनी पास केलो, एकदा आनी दोनदा रेझोल्युशन पास जालें. स्पीकर सर, हे दोनदा रेझोल्युशन पास जाल्या उपरांत ते आमी केंद्रातूय धाडले. केंद्रात हाजेर म्हणजे पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवचे हाजेर रिप्रेझेंटेशन दिवपा खातीर हांव आसतलो किंवा तुमी आसतले किंवा देन ट्रायबल मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे हे स्वता म्हाज्या बरोबर आशिल्ले. आमी ते होम मिनिस्टराकूय दिले आणि ट्रायबल मिनिस्टर जे आशिल्ले केंद्रातले तांकांय दिले. स्पीकर सर, हांव कळपाक जाय म्हणून ताका सांगता हांव, हे ट्रायबल रिजर्वेशन बील जे आसा पळय न्ही, हे 2 फावटी म्हणजे फाटले फावटी राज्यसभेत इंट्रोड्यूस जाले. हांव समजता फाटले फावटी एकदा इंट्रोड्यूस जाले, कदाचित विरोधकांक कळोंक ना आसतले कसले बील येता काय म्हणून. स्पीकर सर, नेमके ट्रायबल बिलाचेर येदो व्हडलो बोवाळ जालो आणि ट्रायबल बील जे आसा पळय न्हू हे राज्यसभेत पास जावपाक दिले ना. कोणी दिले ना ते तुकाय सारखें खबर आसा केदो व्हडलो बोवाळ जालो तो. त्या उपरांत हांव मान्य करता की तेन्ना तरी जालें ना. स्पीकर सर, त्या खातीर बील पास करप हे खरें म्हणजे सरकार पक्षा बरोबर विरोधकाचो तितकोच सपोर्ट आसता वो गरजेचो आसता. परत एकदा ट्रायबल बील जे आसा पळय न्ही परत इंट्रोड्यूस जालें आणि परत इंट्रोड्यूस जाता आसतना खऱ्या अर्थात ट्रायबल बिलाक जर विरोध कोणी केलो आसत जाल्यार विरोधकांनी विरोध केलो, काँग्रेसीन विरोध ज्यांना प्रोटेस्ट चलतालो त्या वेळार भाषेत पहिला संबंध देशभरातल्या लोकांना पडला. स्पीकर सर, एक मिनिट स्पीकर सर, आता एक हांव करेक्ट आता हेज्या होणे बिल पास करपा जाय आसल्या ऑपोजिशना भायर घालून पासून पास केले, कित्याक केला तेमी? स्पीकर सर हाऊजूच चलोवंक दिवंक ना. हे तेच दिसा जाता एकदा आणि दोनदा झाली प्रोटेस्टिंग चलता बिहाराचेर अबाउट दॅट रोल तेन्ना हटाय ओडिया हटाय नाकमो हटाय. बिला ह्याच्या पयलू कितलीशी पास जाल्या जेन्ना विरोधक नासतना विरोधक आणि जर हाऊस बंद जाल्यार प्रेसिडेंट ऑर्डर हाडपाक जाताले. कॉन्स्टिट्युशनल जो प्रोसिजर क्लियर कट आन्सर जाय की केन्ना पर्यंत जातले. स्पीकर सर हांव परतूय सांगता, आमी आमच्या केंद्रीय नेत्यांक रिक्वेस्ट केल्ली आसा जाता तितके बेगीन हे बिल पास करचे. आमचे तर म्हणणे आसले की 27 रिजर्वेशन लागू करचे, पण आता आमी परतूय रिक्वेस्ट केला की परतूय बी हे बिल जे आसा ते इंट्रोड्यूस करून पास करचे आणि जाता तितके बेगीन जे अमेंडमेंट पासून हाडून पास करून जाता. काश्मीराक केल्ले आसा घेवचो प्रोसिजर समजून घेवप गरजेचो आसा. बरं, पुढला प्रश्न किती असा? स्पीकर सर, हेजो उत्तर आमकां सारको मेळना. कित्याक तुमकां खबर आसा स्पीकर सर, आता 2027 जातले ना, हेची सेन्सीस जावपाची गरज आसा. हे केन्ना जातले ते अजून पर्यंत म्हाका उत्तर मेळना स्पीकर सर. दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, राज्यसभेत लोकसभेत बिल पास जाल्या उपरांत हे जावपाक शकता. त्या खातीर विरोधकांकूय सांग त्या बिलाक सपोर्ट करात म्हणून. विरोधकांनी सपोर्ट केला म्हणून बिल वयर पावला न्हू. विरोधकांनी सपोर्ट करू ना. दिल्ली जेन्ना गायल्ले सपोर्ट करा. कोरोना
स्पीकर सर आमचो खासदार कॅप्टन विराट उलयला सापोटाय बिलाचेर कितें उलयलो स्पीकर सर राज्यसभेत पास जावपाक जाय म्हूण सांगात बिल स्पीकर सर लोकसभेत वचून राज्यसभेत वयता फर्स्ट गोष्ट लोकसभा लोकसभेन पास केला सो मुखेलमंत्री बाब जेन्ना बिहाराचे चलता बुड्यांक आयला अरे एक दीस बिहाराच्या विशयाचो दोनदा त्याचा विरोध झाला. स्पीकर सर हे सगळे दोन्ही दी सेम इशू आसलो. एज्युकेशन आहा थिंगा बिहाराचे रिव्हिजन माझे सोबयता एक लोकशाहीचेर व्हडलो परिणाम जावंक शकता ताजेर तांचे कंटिन्युअस प्रोटेस्ट चालू आहा सो दोनूय दीस अनफॉर्च्युनेटली आयला ते कितें करूया लोकसभेन उलयला आमगेलो दक्षिण गोंयचो खासदार सर गेली ट्रायबलाक स्टेटस मेळोन जवळपास 24 वर्सां जाली. फाटले 2014 पर्यंत हांचेच सरकार असलें तेन्ना हांगा न्याय दिवंक ना, तेन्ना ट्रायबलांक रिजर्वेशन दिवंक ना. ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन खंयचे दितले रे तुम्ही हांगा जे ट्रायबलांक न्याय तो दिवंक फुडलो प्रश्न घ्या तुझो. स्पीकर सर येस जो म्हाका उत्तर मेळपाक तो सारको उत्तर मेळना हांव दुसरे हेचेर वयता. स्पीकर सर जो दुसरो प्रश्न आसा आतां लॉंग टर्म विजन जो आसा जो ट्रायबल लॉंग टर्म विजन आसा तितून स्पीकर सर जो प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ट्रायबल्स आसा आनी एम्प्लॉयमेंट फॉर गव्हर्मेंट सर्विसीस हे आसा. स्पीकर सर आमकां जे उत्तर गावला एज पर एलक्यू तो असो आसा की जी एसटी रिजर्वेशन आसा खुबशी एसटी रिजर्वेशन जॉब्सा खातीर आसा ते 852 पेंडींग आसा आनी तितून स्पीकर सर कितले बॅकलॉग आसा ते थोडे डिपार्टमेंटाची नांव घेता. PWD 84 आसा, कमर्शियल टॅक्स 32 आसा, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन 26 आसा, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन 99 आसा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट 20 आसा. स्पीकर सर हे सगळे पोर्टफोलिओज आमच्या ट्रायबल मिनिस्टराक लागता आनी ट्रायबल मिनिस्टर आनी सीएम एकूच आसा आनी हे कित्याक लागून पेंडींग उरल्या कारण कितें आसा. कारण जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटा बीजेपीच्या डीएनएन ट्रायबल डीएनए आसा म्हणून सो ऑल हे कित्याक पेंडींग उरला हेजो प्रश्न म्हाका दिसता मुखेलमंत्री आन्सर करपाची गरज आसा की बॅकलॉग आनी केन्ना पर्यंत हे बॅकलॉग जे आसा ते क्लियर जातले. स्पीकर सर बॅकलॉग जे आसा ते दोन तरेन आसा. एक जे नवीन पोस्ट क्रिएट जाल्या तितूनय बॅकलॉग आसा. दुसरी गजाल स्पीकर सर जे प्रमोशन्स काही ड्यू आशिल्ले तितूनय बॅकलॉग आशिल्लो. स्पीकर सर आमी प्रमोशनाचो बॅकलॉग ऑलरेडी भरपाक घेतला. म्हाका दिसता फुडल्या एक 6 म्हयन्याच्या भितर प्रमोशनाचो बॅकलॉग सगळ्या डिपार्टमेंटाचो नॉट ओन्ली त्यांनी नांवां घेतला त्यात न्हू तर उरलेल्या सगळ्या. स्पीकर सर आमी एकदां रिलॅक्सेशन जे आसा ते प्रमोशनल पोस्ट भरपा खातीर 5-5 वर्सां सुद्दां रिलॅक्सेशनां दिल्ली आसा. 5-5 वर्सां म्हाका याद आसा PWDतली ट्रायबल भावांचे प्रमोशन्स करपा खातीर JE to AE जवळपास 7 वर्सांचे रिलॅक्सेशन दिवन ताका JE to AE केल्या. जितके रिलॅक्सेशन नासतना सुद्धा हांवें तुका फक्त PWD डिपार्टमेंटचे उदाहरण सांगलें पण खूब कडेन सर्टन इयर्स ऑफ सर्वीस कंप्लीट जाल्या शिवाय ते रिलॅक्सेशन दिवपाक मेळना म्हणून काही पोस्ट वेकंटा. पण नवीन पोस्ट जे आसा हे सगळे भरपाक ह्या डिपार्टमेंटातले ऑलरेडी स्टाफ सिलेक्शना कडेन गेल्या आनी स्टाफ सिलेक्शनाच्या वतीन नवीन पोस्ट जितके आसा तितके जे आसा हे बॅकलॉग सगळो भरतले हेजे हांव ताका आश्वासन दिता. स्पीकर सर 852 हे पोस्ट पेंडींग उरले आनी हो तुमचो विजन डॉक्युमेंट जो ट्रायबल डिपार्टमेंटाची वेबसायटीर आसा तितून एसटी रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनूय आसा आनी हे पोस्टांचे आसा टायमली इम्प्लिमेंटेशन. आता हांव मुद्दम टेबल करता कित्याक हांव सांगिना हे तुमीच सांगता की 2025 पासून एसटी रिजर्वेशन तुम्ही दितले म्हणून. हो तुमचो विजन डॉक्युमेंट हो बीजेपीन आउट केल्लो आनी तुमच्या सरकाराची वेबसायटीचेर ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वेबसायटीचेर आसा. येस मुद्दम टेबल करता जशे ट्रायबल रिजर्वेशन एट अ पंचायत लेवल ट्रायबल रिजर्वेशन एट अ जिल्हा पंचायत लेवल हे ऑलरेडी आमच्याच सरकारान दिला. स्पीकर सर हांगा जे रिजर्वेशन जाय आशिल्ले स्पीकर सर म्हणून सांगता हांवें पंचायतींनी आसतले जिल्हा पंचायती आसतले म्युनिसिपालिटीज आसतले हांगा ट्रायबल रिजर्वेशन दिवपाचे जे 12% आसा ते रिजर्वेशन आमच्याच सरकारान दिला. स्पीकर फक्त पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन द स्टेट असेंब्ली हो सब्जेक्ट हो सेंट्रलाचो आसा ते आमी रेझोल्युशन घेवन पास केला ते ताका हांवें ऑलरेडी सांगले. स्पीकर सर तुम्ही जे विजन डॉक्युमेंटान घातला ते ताणें सांगला 2025 पर्यंत घातले म्हणून सांगला. आता 2027 जाला ते पासून जातले जाल्यार तो प्रश्न आसा. स्पीकर सर म्हाजो लास्ट सप्लिमेंटरी. स्पीकर सर आमी पळयता जे इम्प्लिमेंटेशन ऑफ फंड्स आसा ट्रायबल सबप्लॅन हो फंड जो आसा तो ट्रायबल एरियाज जो आसा ते डेव्हलप करपाक लागून आसा. डिपार्टमेंट वायज हो फंड सगळ्यांक एलोकेशन आसा. स्पीकर सर आमी एक एलक्यू रिप्लाय पळयलो तितून 24-25 जो फंड उरलेलो आसा तो थोडे डिपार्टमेंटान घेता
Director of Tribal Welfare 69.01 crores. Director of Art and Culture 2.96 crores. Director of Skill Development 5.06 crores. WRD 9.91 crores. Sports 3.39 crores. आणि सेंट्रलाचो जो ट्रायबल वेलफेअर जो फंड आसा तो युटिलायज आसा तो 24-25 8.59 crores. स्पीकर सर, आता हे जो फंड आसा हो जो डेव्हलपमेंट ऑफ ट्रायबल एरियाज आसा हेका लागून यूज करपाचो. आता आमच्या मतदारसंघानूय खुबशे ट्रायबल भाव आसा, मात हो फंड अनयुटिलायज अशे कितलेशे आनी डिपार्टमेंट आसा तेजी नांव घेयना, पण हो फंड प्रत्येक वेळा अनयुटिलायज उरता. आमी पळयता की जे ऑफिसर आसा ह्या डिपार्टमेंटान थोड्या ऑफिसरांक खबर पासून ना की हो फंड आसा म्हणून आनी हो फंड यूज करपाक जाता म्हणून. ह्याच्या बाबतींत प्रत्येक वेळा आमी एवरी टायम आमी सांगता डिपार्टमेंटाक की हो फंड यूज करा, हो फंड घाला. प्रत्येक कडेन जो विलेज वायज नोटिफिकेशन जाता त्या प्रमाणे हो फंड त्या एरियान यूज करूंक मेळटा. बट आयज अशें दिसून येता स्पीकर सर, जो मुखेल डिपार्टमेंट आसा तो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट, थंय 69 crores पेंडिंग उरलेलो आसा. स्पीकर सर, आयज मुखेलमंत्र्यान आमकां उत्तर दिवपाची गरज आसा. कारण कितें आसा, कित्याक ट्रायबलाचें समज काम करता, ट्रायबलाक लागून आमी फूल सपोर्ट करता म्हणटा, जाल्यार हें कित्याक लागून पेंडिंग उरलें? हें कित्याक उरलें? कित्याक आयज हो सरकार जो आसा हो ट्रायबल विरोधी सरकार जाल्लो आसा. कित्याक प्रत्येक कडेन ट्रायबल भाव हे सरकार पूर्णतः ट्रायबला खातीर काम करता, म्हणूनच ट्रायबल रिसर्च सेंटर हांगासर एस्टाब्लिश करूंक शकले, ट्रायबल म्युझियम जो आसा पळय तो एस्टाब्लिश करपाक शकले. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट ट्रायबला खातीर सातत्यान हाडले आमी. स्पीकर सर, काही डिपार्टमेंटात जो एक्सपेन्सीस बुक करता आसतना तो एक्चुअली ट्रायबलात काम करता, बट तो एक्सपेन्सीस जो तो ट्रायबलाच्या अंडर बुक करिना. फॉर एक्झाम्पल WRD डिपार्टमेंटाच्या जर शिरोडा सर्किलार ट्रायबल वार्डात ते काम करता आसत जाल्यार ते बुक करताना केन्ना केन्ना जनरल हितूर करता. स्पीकर सर, उरलें तरी फक्त ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो जो तुमकां खबर आसा स्पीकर सर, स्पीकर ट्रायबल एरिया करून जाय. आयज कितें जाता, सीएमान जे सांगलें सारकें, हे जनरल यूज करता, जनरल यूज करूंक जायना, जे ट्रायबल एरियानूच यूज करपाक जाय. जे पर्टिक्युलर ट्रायबल एरिया बेनिफिट जाता उत्तर ऐकले. खबर आसा स्पीकर सर. तशें न्ही, जो जनरल फंड तो ट्रायबल भागांक वापरता असो पण स्पीकर सर, हो जो अनयुटिलायज स्पीकर सर, तुम्ही एक ट्रायबल आणि आमकां खूब रिस्पेक्ट आसा. आमच्या एरियान खुबशे आमचे ट्रायबल भाव आसा, तांकां पर्टिक्युलरली ते एरियान हो यूज जावपाक जाय. स्पीकर सर, आमी एवरी टायम म्हणटा की हो फंड आसतना यूज कित्याक जायना, हो म्हाजो प्रश्न आसा. इतलो फंड समज दवरिला, हो फंड यूज करपाक न्हू, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो येता तोय यूज जायना. स्पीकर सर, तेका त्यांनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो विषय काढलो म्हणून सांगता हांव. ट्रायबल सब प्लॅनाच्या अंतर्गत आमची जी कामां जाल्या पळय न्ही, which is 82% of the funds is utilized in the state, highest in the country. जाय जाल्यार तूं काडून पळय, हांव सांगता तुका काडून पळय. स्पीकर सर, करेक्ट कोता मुखेल हांव सांगता तुका विचारपाक जाय ते. स्पीकर सर, हांव तेका परत एकदा सांगता, आमची आता फॉर एक्झाम्पल PWD डिपार्टमेंट एक्चुअली ट्रायबलात काम करता, बट ते बुक करिना ट्रायबलाच्या अंडर, ते जनरल हितूंतल्यान तो फंड्स घालता, म्हणून हो फंड जो आहा पळय केन्ना केन्ना अनयुटिलायज दिसता. हांवें ऑलरेडी आमी फाटले फावटी बजेट करतना सांगला, प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो जो 12% ऑफ यूज त्या ट्रायबल, फॉर एक्झाम्पल काणकोणान काम करता आसतना, सांग्यार काम करता आसतना खरें तेंच्यांनी तो बुक करपाक जाय ट्रायबल हेच्या अंतर्गत, पण ते बुक करिना, म्हणून केन्ना केन्ना असो दिसता. ना हांव सांगता की ह्या ऑफिसरांक खबरूच ना स्पीकर सर. हांव पर्सनली मेळ्ला, थोड्या ऑफिसरांक खबर आसा, तांकां सांगचें पडटा. हे मुखेलमंत्र्याक वचून आला इम्प्लिमेंटेशन हो सारको सर इम्प्लिमेंटेशन जाल्लो नाल्यार आयज तुम्ही पळयता चल कितलेशे एरिया ट्रायबल एरिया आसा आयज बॅकवर्ड आसा, खुबशी कामां जावपाची गरज आसा. ती कामां करपाक लागून हो फंड दिल्लो आसा. हो फंड कित्याक लागून इम्प्लिमेंटेशन मुखेलमंत्र्याक दिवपाची गरज आसा की आपूण करून घेतलो, जबाबदारी घेवपाची गरज आसा. पयले प्लीज ही जबाबदारी आमच्या ट्रायबल भाव भयणांक लागून घेवपाची गरज आसा की आपूण हे करून घेतलो आणि हो जो फंड आसा तो टायमली युटिलायझेशन करून घेतलो. एक मिनिट. स्पीकर सर, कल्ला काजू कट्टो म्हणतात 60 वर्षाच्या उपरांत पयले फावटी 7 कोटी रुपया मोडून सांग्यार आमी रोड केल्लो PWD पयले फावटी. हांव तुका जायना कितलेशे अशे रोड दाखयता, कितलेशे एरिया दाखयता.
एक मिनिट स्पीकर सर ट्रायबल सब प्लॅन आता जो मुखेलमंत्र्यान म्हणलो की 80% मोडला म्हणून ट्रायबल सब प्लॅन म्हजे कडेन फिगर आहा has never crossed 5.2%. Tribal sub plan. एक मिनिट when it should be 10.23%. or notified at 10.23% tribal sub plan मोडून जावंक जाय गोंयाक केन्नाच 5.2% क्रॉस जावंक ना एक मिनिट स्पीकर सर हांव उलयतां मागीर ताजें उत्तर दिवं रोस्टर मेंटेनन्स म्हणटा तें मॅनिप्युलेट जाता स्पीकर सर आज मेरेन गोंयच्या सरकारान ट्रायबल शेड्युल्ड एरियाज ह्यो नोटिफाय करपाचो कसलोच एफर्ट घेवंक ना हाजो प्रॉब्लेम कित्याक जाता ट्रायबल सबप्लॅनान प्रॉब्लेम कित्याक जाता कित्याक ह्यो शेड्युल्ड एरियाज म्हणटा त्यो नोटिफाय करपाक जाय त्यो तांणी करूंक ना आनी स्पीकर सर हे जे पॉलिटिकल रिजर्वेशनान बी हांव वचना हांव फक्त वता एक इशू आत्ता मुखेलमंत्र्यान म्हणलें PWD खातीर आमी प्रमोशना खातीर इवन वेव करून आमी हें दिलें म्हणून केलें म्हणून प्रमोशन स्पीकर सर STPI ऑफिसर आहा पुलीस इन्स्पेक्टर STचे ते DYSP जावपाची तांची फायल पेंडींग आहा कित्याक पेंडींग आहा विजिलन्स क्लिअरन्साक ती अजून मेरेन जायत तपासूच जायना आनी STचे ऑफिसर आहा ते म्हणटात की आमकां आमचेर अन्याय जाता ते मूळ गोंयकार आतां हे सगळं हांव विचारतना हाजेर ताणें आन्सर दिवचें पूण एक हांव याद करून दिता जें मातशें तुमकां दुखतलें थोडे दीस पयलीं एक फॉर्मर मिनिस्टरान सांगलें की ट्रायबल डिपार्टमेंटान कॉन्ट्रॅक्टरान फायल पास करपाक पयशे खावोवचे पडटा म्हणून आनी ताजे मागीर ते मंत्र्याक काडलो स्पीकर सर हांव स्पश्ट सांगता फक्त स्पीकर सर शेड्यूल एरिया डिक्लेअर करू ना हे हांव मान्य करता फक्त गोंयांत शेड्यूल एरिया त्यो आमी जाता त्यो फक्त काही टेक्निकल प्रॉब्लेमा खातीर शेड्यूल एरिया डिक्लेअर करता स्पीकर सर आमी ट्रायबल वेलफेअराचो जो आमचो कंप्लिटली सिटीजन चार्टर जो आसा ह्या सिटीजन चार्टराचेर A to Z जितक्यो स्किमी आमी ट्रायबला खातीर इम्प्लिमेंट करता त्यो सगळ्यो आसा म्हाका दिसता की तूं तुज्या मतदारसंघात ज्यो आहा पळय न्ही त्यो कितल्यो अजुनूय धाडल्या पळय न्ही त्यो म्हाका सांग तितक्यो हांव करून दिवपाची जबाबदारी म्हाजी आसा आणि तशेंच म्हाका एक स्पीकर सर म्हाका एकूच एश्युरन्स जाय की ह्यो ज्यो हे आसा ट्रायबल सब प्लॅन आसा तेच्या अंडर फंड्स जो आसा तो टायमली एलोकेशन करतो आनी सगळ्या डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दितलो होच एश्युरन्स दिवचो स्पीकर सर हाल्लीच आमी एक वर्कशॉप जो आहा पळय न्ही ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या मार्फत फायनान्स डिपार्टमेंटाक आपयले आनी मेजर आमची जी कन्स्ट्रक्शना डिपार्टमेंट आहा PWD WRD DDW आनी हे सगळी त्या सगळ्या जाणांक ट्रेनिंगूय दिला आनी तेंच्यांनी म्हणजे 10.5% या 11% एप्रॉक्सिमेटली वो फंड कशा पद्दतीन युटिलायज करपाचो आनी बुक करपाचो बजेटात तो तांकां ऑलरेडी ट्रेनिंग दिला तो आमी 100% युटिलायज करतले स्पीकर आनी एक इशू एट्रॉसिटीज ज्यो आहा एट्रॉसिटीज ट्रायबल एट्रॉसिटीज जो आपल्या जातीचेर तांकां गाळ मारता ताजे तुझे गोवा स्टेट कमिशन फॉर ST म्हणटा काय करिना आठ लोक सारे कमिशनान वचपाक लागले हांवें न्याय मेळना म्हणून दिल्ली वतात हे सारखे हे कमिशन कितें करता एक्टिविस्टांनी कंप्लेन घाल्ली आहा काल ताणें बालीस म्हणून काडला ताजेर मेन केस ही आशिल्ली ताजे जातीचेर ताका गाळ मारली ताणें कंप्लेन दिली हांगा काय जालें ना तो नॅशनल कमिशनान गेलो सो कित्याक करचें पडटा तुमी तर ग्रामोदय अंत्योदय सर कमिशन आम्ही अपॉइंट केल्ले आसा कमिशन आपले काम इंडिपेंडेंटली पळयता सरकार इंटरफियरन्स करीना इंटरफियरन्स न्ही हांव हांगा न्याय मेळना म्हणून लोक नॅशनल कमिशनान वता कमिशनाच्या कामान सरकार इंटरफियरन्स करीना तुवें हस्तक्षेप करूंक म्हणून जाय जेन्ना अन्याय जाता तेन्ना म्हणटलो तो आमी हस्तक्षेप करता भेटले तांबडे मातशें बस स्पीकर सर सगळें सांगिल्लें सारकें हांव विजन उलयताय ट्रायबलाचो आनी विजन उलयता आसतना पयलीं सद्या हें कॅबिनेट जें आहा सरकारालें तितून ट्रायबल रिप्रेझेंटेशन उलयता आसतना आयज तारखेर ना सो नंबर 1 पयले फेलियर तुमी पयले बॉलाचेर तुमी बोल्ड कित्याक एक कॅबिनेटा पयस तुगे रिप्रेझेंटेशन बिफोर कमिंग हियर वी डू नॉट हॅव अ ट्रायबल रिप्रेझेंटेशन या सरकाराच्या उच्च पदाचेर बसलेले कळपाक जाय आज ट्रायबलाचें जेन्ना उलयतना कित्याक दुखता स्पीकर सर
ट्रायबलाची जेन्ना उलयता तेन्ना दुखपा शिवपणा कित्याक तुमी तांकां दुखयताय त्या सरकार हो दुखयता ट्रायबलांक आणि हांव सांगत होती ते आज सगळे उलयले ट्रायबल भवन रिझर्वेशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन हाऊसिंग स्कीम प्रश्न विचारते हे सगळे ट्रायबलांचे पेंडिंग दवरलो आहा स्पेसिफिक So, प्रश्न विचार Goa tribal vision. Is this Goa tribal vision a mysterious scam in Goa? हे सरकारान आन्सर ते न्हू जाल्यार सगळ्यो गोष्टो कित्याक पेंडिंग आहा स्पेसिफिक yes, yes. मातशें राव तुका आज तेका सांगता आज एक मिनिट अरे तेका सांगता पयलीं कॅबिनेट रिप्रेझेंटेशन ना पयलीं सांगता कॅबिनेट रिप्रेझेंटेशन ना सांगपान कितें रिप्रेझेंटेशन ना सर मातशे मुखेलमंत्री आज तुगेलो सिल्वर डे 25 पोर्टफोलियो हिस्ट्रीन पहली बार हो रहा है आज डॉक्टर रातभर मुळे आज चार पाचो डिस्कशन डिमांडाच्या मागे उलट तू ना 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 हांव स्पेसिफिक आता तुवें कोण आन्सर दिला की लॉंग टर्म विजनाचो की 2000 तुगे आन्सर केला की जे फॉरेस्ट राईट क्लेम आहे 10,346 टोटल ऍप्लिकेशन आणि 3,000 जाल्ले तुगे आन्सरा प्रमाणे 2398 जाले आणि रिझन्स फॉर पेंडन्सी जर तर चोयल्यार स्पीकर सर monsoon, wild bushes, wild leeches. This seems like a bureaucratic farce. आता ये SC प्लॅनाचो ही तुमगेलो 12 कोटी रुपया that was allocated. Not a single rupee you all were able to. It is already documented. SC schedules का सब प्लॅन आलो तेही 12 कोटी धाडे. तू पण 80% फिगर हुई ते आम्ही आता उलयतले आज डिमांड्साचे whenever the demands come tomorrow. Because you specifically ये 100,900 केसो कित्याक last 2 years I have asked you when will this forest right claims how many more years will it take for this you to settle this case yes बस बसून घे ठीक आहे सर तो जे सांगता असताना परत ते काही कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव की फॉरेस्ट रायट ऍक्ट 2006 जो 2007 पास जाल्लो ताका पयले फावटी फॉरेस्ट रायट ऍक्टाच्या अंडर सनती दिवपाचें काम हे माझ्या सरकारान 2019 सुरवात केला 70 आतापर्यंत ज्यो आहा पळय न्ही त्यो एप्रूव्ह केसीस जवळपास 614 दिल्यो काणकोणां 495 दिल्यो केप्यां 231 दिल्यो सांग्यार 265 दिल्यो दारबांदोडा 728 दिल्यो फोंड्या 65 दिल्यो 2398 केसीस आमी क्लियर केल्यो स्पीकर सर हांगा 3,000 म्हणून काय आनी हांवें सांगिल्ले म्हणटी 2,000 जाल्यो ती पयली 3,000 केल्यो ताका 6,906 ज्यो पेंडिंग दाखयता पळय न्ही तितूंतले जवळपास 1,000 केसीस सुमार रिजेक्टेड केसीसान आसात इट इज 1,319 ह्यो ज्यो तेज्यो पेंडिंग केसीस ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो केसीस ह्या फायनान्शियल इयर पर्यंत reasons for pendency because the reasons for pendency पड़े I think दिलाय monsoon wild bushes wild leeches this is more a bureaucratic farce स्पीकर सर excuses are only स्पीकर सर एक रिजन फॉर पेंडन्सी जे आहा पळय फॅमिली आणि लीगल डिस्प्युटी आसा फॅमिलीच्या भितर असलेल्या लीगल डिस्प्युटी आसात 1,000 आहे 5,900 केन्ना स्पीकर सर नॉन कॉपरेशन फ्रॉम द क्लेमंट ते बी जे आपण 5,900 केन्ना पंचायत लेवलाचेर ग्रामसभा आफोवची पडटाली त्या ग्रामसभेक लोक येनासले साग्यार विचार ताका त्या लोकांक मुद्दामून आफोवचे पडटाले आमकां की ते जाले केन्ना एक कंप्लीट जातलो कमी फायनान्शियल इयर सोंपत्या पयलीं म्हणजे मार्च 2026 जावच्या पयलीं ह्यो केसीस क्लियर आमचो प्रयत्न आहा 19 डिसेंबर पर्यंत पण चुकून कितें उरल्यो आसत जाल्यार 31 मार्च स्टार क्वेश्चन नंबर 2 पर्यंत आमी सोंपयता implemented स्पीकर सर क्वेश्चन नंबर 2C 2C कोणाचो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड स्पीकर सर आन्सर एज पर कॉम्पिटिशन स्पीकर सर हांवें तो प्रश्न विचारलेलो तो कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन स्पीकर सर म्हाका आन्सर मेळ्ळें आसा आनी ह्या आन्सरान दिल्ल्या प्रमाणे हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आभार मानपाक सोदता स्पीकर सर की आमच्या ज्या मतदारसंघान काही प्रोजेक्ट जाल्ले आसा ते म्हणजे डिसिल्टिंग ऑफ रिवर्स ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी टू द स्टुडंट्स MRF स्टडी जाल्ले आसा तशेंच ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेडेशन जाल्लें आसा अशे वेगवेगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्ले आसा स्पीकर सर आनी हेकाच अनुसरून म्हाजो दुसरो प्रश्न आसलो द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट पेंडींग विथ द रिजन दॅरीन आनी तिसरो जो प्रश्न आसलो तो जोडून घेता हांव क्रायटेरिया फॉर अप्रुवल ऑफ प्रोजेक्ट अंडर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड स्पीकर सर हांगासर कशें आसा
जे अप्रुवल कमिटी जे असता मॅनेजिंग कमिटी आणि गव्हर्निंग कमिटी यांच्यो दोगांच्यो मिटिंगे जावच्यो पडटा आणि क्रायटेरिया जी आसा ती मिटिंगेचो पिरियड आहा तो 3 म्हयन्या उपरांत जाता म्हणजे 3 ते 4 मिटिंगो एका वर्सान जाता आणि जे प्रोजेक्ट पेंडींग आसा हेचे रिजन हांव येता आतां मुख्य पॉयंटाचेर जे क्रायटेरिया आसा ते क्रायटेरियान अशें आसल्या कारणान हितून मिटिंगे जावपाक खूब वेळ लागता म्हणून ही पेंडन्सी उरता स्पीकर सर आणि दुसरें म्हणजे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन आसा तेजे एक्सक्लुझिवली स्टाफ ताका एलोकेट करूंक ना हेका लागून जे पेंडन्सी आहा ती सुद्दां वाडटा आमी सर आमच्या वतीनसून आमी प्रोजेक्ट दिता आणि प्रोजेक्ट दिल्या नंतर ते स्क्रुटनायज जावन मॅनेजिंग कमिटी कडेन येवचें पडटा पण हे जे मॅनेजिंग कमिटीच्या मिटिंगे जायना त्यामुळे ही पेंडन्सी उरता म्हाका जे लिस्ट दिल्लें आहा दुसरें म्हणजे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाचे प्रोजेक्ट कितले पेंडींग आसा हितून लिस्ट दिला ते इनकम्प्लीट आहा स्पीकर सर आमी ऑक्टोबरान प्रोजेक्ट दिल्ले ते अजूनय ह्या लिस्टान इन्क्लूड जाल्ले ना म्हणजे पेंडन्सी कित्याक लागून उरता तेजी मातशें स्पीकर सर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी हेजेर स्पश्टीकरण दिवचें स्पीकर सर स्पीकर सर त्यांनी प्रोसिजर सांगलो म्हणजे गव्हर्निंग काउन्सिल मिटींग मॅनेजिंग काउन्सिल मिटींग कलेक्टर चेअर करता त्या ती डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन हाका वेगळो स्टाफ ना डायरेक्टर ऑफ मायन्स हातूंतलो एखादो आमचो डेप्युटी डायरेक्टर आणि त्याच्या उपरांत कलेक्टरांतले स्टाफ हे सगळे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचे प्रोजेक्ट अप्रुवल करप आनी ते पळयता त्यांनी सांगला तो प्रोजेक्ट भितरलो एक प्रोसेस फक्त त्यांनी मिस केला तो हांव सांगता की त्यांनी कन्सर्न एकदा प्रोजेक्ट कलेक्टरा कडेन पावल्या उपरांत म्हणजे जे चेअरमॅन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडटा आणि कन्सर्न डिपार्टमेंट तेजी फिजिबिलिटी ऑफ दॅट प्रोजेक्ट पळयता फॉर एक्झाम्पल प्रोजेक्ट जर WRDचो आसत जाल्यार WRD तेजी फिजिबिलिटी पळयता आणि सगळो एस्टिमेट रेडी करता आणि ताज्या उपरांत परत एकदा गव्हर्निंग काउन्सिलाच्या मिटिंगेक येता ताज्या उपरांत जाता त्या खातीर तो जे म्हणटा आपल्या लिस्टान ना पळय न्ही तेजे ऑल टुगेदर 7 प्रपोजल which had been forwarded to the line department by the DMF district mineral fund धाडल्या 2 proposals have been received from the line department which will be placed before the next managing committee of the North Goa within the 15 days स्पीकर सर एक गजाल खरी आसा की तेजे रेग्युलर मातश्यो मिटिंगो ज्यो आसात कलेक्टर बिजी असल्या कारणान मातश्यो डिले जायत आसा बट हांव त्यो एक्सपडायट करपाक लायता एटलीस्ट 2 म्हयन्यांनी एक मिटींग घेवपाक लायता बट तुजे 7 प्रपोजला पैकी 2 प्रपोजल ऑलरेडी पावल्या उरलेली 5 प्रपोजल लायन डिपार्टमेंटा कडेन आसा स्पीकर सर मायनिंग इफेक्टेड एरियातल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक हो जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आहा तो खूप सोयीस्कर आहा स्पीकर सर आणि हेजेर आमची खूप आशा आसा की जी आमची शेतां भाटाचे इफेक्ट जाल्ले आसता ते डिसिल्टिंग करून दिवपाक किंवा पोयो डिसिल्ट करून दिवपाक लागून हो फंड वारंवार आमकां वापरूंक दिवचो तशेंच ज्यो फॉर्मेलिटीज आहा त्यो बेगींतल्या बेगीन करपाक लागून ऑनरेबल मिनिस्टरान सीएमान लक्ष घालचें आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन अशें दिवचें की ताबडतोब हे प्रपोजल येयल्या नंतर स्क्रुटनायज करून ते दिवचे मिटिंगे पर्यंत रावपाक जाय जाल्यार सँक्शनिंगाक आमी पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल सुद्दां घेवं येता अशें म्हाजें सजेशन आहा स्पीकर सर ते ऑनरेबल सीएमान हेजेर एक्सेप्ट करचें अशें मानता स्पीकर सर तेजी एक गजाल बरोबर आसा की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टांत आमी बिचोले सांखळे मये आनी सत्तरीतले वाळपय आनी परये ह्या मतदारसंघात तशेंच सावथ गोवातले धारबांदोडा म्हणजे साबर्डे कुडचड्यार सांगे केपें ह्या मतदारसंघांनी विशेष करून डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्यो सगळ्यो पंचायती येता हातूंत ते वेगवेगळी प्रपोजल वेगवेगळ्या लायन डिपार्टमेंटात म्हणजे एग्रीकल्चर आसतले बाकीचे रिसेंटली स्पीकर सर आमी एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत बसीस ह्यो आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलाक त्या रुटाचेर चलोवपा खातीर दिलो हांव म्हज्या डिपार्टमेंटल हेडाकूय बी इन्स्ट्रक्शन्स दिता की कन्सर्न डिपार्टमेंट हेडांनी बी अशा पद्दतीची प्रपोजल करून डायरेक्टली आमदारांनी डायरेक्टली तांकां इन्स्ट्रक्शन म्हणजे तांच्याय बरोबर मेळून ही प्रपोजल जी आसा पळय न्ही ही रेडी करून डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडात धाडची जेणे करून आमकां हो फंड्स जाता तितको मायनिंग बेल्टाक यूज करपा खातीर खूब बरो ठरतलो थँक्यू स्पीकर सर फंड आसा मायनिंग जे एरियेक आसा पण कितलेशे जर एनेक्शर पळयत जाल्यार सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक हो फंड युटिलायज करता युटिलायज सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक केलो प्रॉब्लेम ना म्हजो इश्यू आसा जे मायनिंग एफेक्टेड बेल्ट आसा तांकां पयली प्रायोरिटी दिवची आनी तांचे जर सगळें जालें जाल्यार मागीर दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक तांच्यांनी यूज करूं येता जाल्यार खुबशे फावटी कितें जाता मायनिंग लोकांक त्रास जाता ते लोक सगळे त्रास सहन करता आनी बेनिफीट सगळ्यांक वता बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक काम करपाक गव्हर्मेंटाचो फंड यूज करूं येता
मिनिस्टरान ताचेर सीएमान ताचेर हे करचें इंटरव्यू स्पीकर सर, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन की हो फंड्स दुसऱ्या मतदारसंघांनी यूज करिना. हो फंड जो आसा हो कम्प्लिटली फक्त मायनिंग अफेक्टेड एरियांनीच हाज्यो नोटिफाईड पंचायती आणि म्युनिसिपालिटीज आसात त्याच भागात हो फंड यूज करता. हो फंड यूज करता असताना ताका स्पीकर सर गायडलायन आसा अकॉर्डिंग टू द MMDR एक्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची गायडलायन आसा. ती गायडलायन जी आहा पळय न्ही ही आमकां फॉलो करची पडटा आणि त्या गायडलायनी प्रमाणेच आमकां हो फंड युटिलायज करपाक मेळटा. स्पीकर सर, हाज्या व्यतिरिक्त परमनंट मिनरल फंड होय बी सुप्रीम कोर्टात 500 कोटी रुपया सुमार आसा. आमचो प्रयत्न चल्ला की सुप्रीम कोर्टांतल्यान आमकां रिलीफ दिवन तोय फंड युटिलायज करूंक दिवचो. तो जर फंड मेळ्ळो जाल्यार मायनिंग भागांतल्या ह्या 6 ते 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी ताजो खूब मोठो आनी बरो उपयोग जो आसा पळय न्ही हो सगळ्या लोकां खातीर जावपाक शकता. हाज्या गायडलायनी प्रमाणेच करता. आमी दुसऱ्या मतदारसंघांनी हो वापरना. स्पीकर सर एनेक्शरान सर बरयल्ले आसा ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीज म्हणून मातशें एनेक्शरान वचून पळयात सर तेचेर ऑलरेडी आसा बरयल्ले आसा सर एनेक्शरान केला एनेक्शर चेक कर. स्पीकर सर, अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज यूज केला. स्पीकर सर, हो DMF जो आहा नॉट ओनली मायनिंग. मुख्यमंत्र्यान सांगलें इट इज मेंट फॉर द वेलफेअर अँड डेव्हलपमेंट ऑफ पीपल एफेक्टेड बाय मायनिंग. सो मायनिंग एफेक्टेड लोकांचे बऱ्या खातीर वो तांकां आदार दिवपा खातीर हो DMF वापरता. स्पीकर सर, हांव दिवचले गेल्लो तेन्ना थंय म्हाका एक ऑल इंडिया किसान सभा मये युनिट म्हणून सचिन मयेकार म्हणून मेळ्ळो. तो सांगता की लांबगांव म्हणटा थंय 600 फार्मर्स तांकां तांचे शेतां काबार जाल्या आणि थंय वेदांतान मायनिंग सुरवात केल्ले एरियेन ते एफेक्टेड आहा आणि 120 फार्मर चौगुल्यान मायनिंग जी तांकां दिल्या थंय एफेक्टेड आहा आणि चौगुल्याचो अमाउंट गेल्या 8 वर्सां पेंडींग आहा. स्पीकर सर, हांव सजेस्ट करता की तुम्ही हे 720 शेतकऱ्यांक DMFांतल्यान पयशे फारीक करा, मागीर चौगुल्या कडच्यान आनी हाजे कडच्यान रिकवर करा, वेदांता कडच्यान. शेतकऱ्यांक आमी आदार करूंक सोदताच. ग्रामोदय, सर्वोदय, अंत्योदय म्हणटाच मुखेलमंत्री. तांकां हे पयशे काड, तांकां वापर आणि मागीर तूं तांचे कडच्यान रिकवर कर. अंत्योदय, ग्रामोदय आणि सर्वोदय ते कशें जावं. आतां तुजो हांगा हें दिसता वेदांता दय जाता तूं. वेदांता आणि चौगुल्या जावं नाका. स्पीकर सर, त्यांनी चिंता करपाची गरज ना. आमचे सरकार अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर काम धडव नाका. तांचे 720 शेतकऱ्यांचो स्पीकर सर, तेका म्हणटा गोंयकार तो पळयतालो म्हणटात. स्पीकर सर, विषय कसो आसा, थोड्या जाणांच्यो केसीस पेंडींग आसा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन. स्पीकर सर, एक गजाल आसा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचे पयशे कशे यूज करपाक मेळना. कारण विजयाक बरें खबर आहा CAG जे आहा पळय न्ही ते केन्ना कोणाचे रिमार्क मारी डिपार्टमेंटांक दिला सांगून उदो. स्पीकर सर, तेकाच लागून सांगता रुल्स जे आसा पळय न्ही त्या प्रोसिजरा प्रमाणे वचून डेप्युटी कलेक्टरान तेच्यो केसीस फायनलायज जाल्यो काय ताका ज्या बेगीन करपाक लाय एक्सपर्टायट करूंक लायता. ज्या कंपनीन कोणी तांकां जे पयशे दिवपाक जाय पळय न्ही ते एक्सपर्टायट करून तांकां आमी ते पयशे जे आहा पळय न्ही ते दिवपाक लायता. श्रीनिवास काब्राल. जे DMFची लिस्ट हांव पळयतालो स्पीकर सर आनी ऑनरेबल CMन सांगले ते विशयाचेर आमकां आमी कंपोनंट आसा DMFान. आतां स्पीकर सर, DMFान सावथ गोवाक 5 बसी सँक्शन केल्ल्यो, तितल्यो 2 सावड्डे दिल्यो, 2 सांग्यार दिल्यो, एक कुडचड्यार. आमचे प्रश्न कितें आसा स्पीकर सर की आमी जे नॉर्थ गोवा DMFन कितें केला की रूट केल्या आणि कदंबाकान त्या रुटा वयले सगळे भुरग्यांक पिकअप करून ती सोडटा स्कुलान. पूण सावथ गोवा अशें केन्ना नाशिल्लें स्पीकर सर. सावथ गोवा जे आशिल्ले जे इंडिव्हिज्युअल स्कुलाचे मायनींग डिपेंडंट लोकांक मायनींग ओनर जे आसा ते दिताले बस आणि ती व्हरून ते पावयताले. पूण म्हाका स्पीकर सर मागीर आतां गव्हर्मेंट स्कूल सांगे तांकां एक बस दिली, तशें गव्हर्मेंट स्कूल सावड्डे म्हणजे त्या मतदारसंघान एक दिली. माझे रिक्वेस्ट आमची एक बस आणून पडलेली आसा 3 महिने. CMन मातशें तेजे तोडगो काडून ती बस सर्वोदय स्कूल जे आमची डिमांड आसा ती दिवपाचे ते स्कुलाक दिवची अशी विनंती करता. कित्याक पेंडींग आतां म्हाज्या लिस्टा भितर आसा पूण बस इवन पडलेली आसा ती फक्त ऑनरेबल CMन सांगलो एज्युकेशन मिनिस्टर की दिवची म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आम्ही डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ह्यो बसीस घेतल्या आणि नॉर्थाक आणि सावथाक गव्हर्मेंट स्कुलांत दिल्या. स्पीकर सर, ॲक्च्युली डायरेक्ट DMFची बस ही एडेड स्कूल, गव्हर्मेंट एडेड स्कुलाक म्हणजे प्रायव्हेट स्कुलाक आम्ही डायरेक्टली दिवपाची आमची पॉलिसी नासली. म्हणजे तितून करून हांव वे आउट काडटा. कारण आमी आतांय बी आमच्यो 3 म्हणजे स्कूल आणि हाय सेकंडरी एका रुटाचेर जर आसत जाल्यार सगळ्या भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्टूच यूज करपाक दिल्या.
पण तातूंत त्या खातीर बाब निलेश काब्राल हो स्वता थोडोसो टायम डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो चेअरमॅनूय आसलो, मागीर तो आतां मेंबरूय आसा त्या बोर्डाचेर. तेकाय तेजे रुल्स जे आहा पळय न्ही सगळे खबर आहा स्पीकर सर. तरी हांव वे आउट काडटा स्पीकर सर, कशा पद्दतीन दिवपाक मेळटा. स्पीकर सर म्हाका सांग, तुम्ही आता स्टेटमेंट करता ऑन द फ्लोर ऑफ ऑनरेबल सीएम, तुम्ही त्यांना बसी तुमची एज्युकेशन डिपार्टमेंटान त्यो येल्लो कलर पेंट मारून दिल्या पळय बसी, ते कसले स्किमीन दिले स्पीकर सर? स्पीकर सर, स्किमीन तुम्ही दिले न्ही स्पीकर सर? स्पीकर सर आमी त्यो ऑपरेट करपाक कदंबा कडेन दिल्या, आमचो पेन काडून बालरथच्या स्किमी अंडरूच दिल्या. मग ही बालरथ स्किमी जेन्ना दी स्पीकर स्पीकर सर सर ही जर आमी बालरथाच्या अंडर दिली जाल्यार बाकीच्या सगळ्या जितक्या डिस्ट्रिक्ट आमच्या हितूर पडटा पळय न्ही आमकां सगळ्यांक तश्योच दिवच्यो पडटल्यो. बाकीची एडेड स्कुलां त्याच अंडर येतली. पण हांव ताका एक आश्वासन दिता की हांव तेजेर सोल्युशन काडटा. श्री गणेश गांवकर. स्पीकर सर, या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाच्या मार्फत बशी जे स्कुलाक पळय दिता न्ही तेजे बद्दल म्हाका थोडेशें मुख्यमंत्र्या कडेन स्पश्टीकरण जाय. ह्यो बशी ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा, म्हणजे सावथ गोवा नॉर्थ गोवा समज जर बाउंड्री आसा जाल्यार ती क्रॉस जावपाक जायना काय कितें? म्हणजे सावथ गोवाच्या भुरग्यांनी नॉर्थ गोवाच्या स्कुलाक शिकपाक जायना काय कितें? म्हाका दुसरो प्रश्न असो आसा की स्कुलां जी गव्हर्मेंटाची कितले आसा त्या तालुक्याक, गव्हर्मेंटाची स्कुलां ना जाल्यार त्या बशीन त्या भुरग्यांनी वचपाक जायना काय कितें? म्हाजो मुद्दो इतलोच आसा की भुरगे जे शिकता मायनिंग डिपार्टमेंट म्हणजे एफेक्टेड एरियाचे त्या भुरग्याक ह्या बशीचो उपयोग जावपाक जाय. आनी त्यो 3 बशी आसत जाल्यार 30 बशी लावप, पूर्ण बशी घालपाक जाय अशी म्हाजी मागणी आहा मुख्यमंत्र्या कडेन. स्पीकर सर, आमदार बाब गणेश गांवकर हांच्यानी जो प्रश्न विचारला, आमी स्पीकर सर आतापर्यंत जी डिमांड डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशना कडल्यान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडा कडेन दोनाय गेल्ली नॉर्थ आनी साऊथ, तितक्यो बसीस तेंच्यांनी सँक्शन करून दिल्या. ज्या रुटाचेर जी बस नॉर्थाच्यान सावथाक येवंक जायना असो कांयच ना की आमी ज्या रुटा वयल्यान ती बस आमी जी चालू केल्या थंयसर रुटाक येवपी आमी फक्त इतकेंच म्हटलां की प्रायमरीच्या भुरग्यांक नाका म्हटल्या. कित्याक तर गांवांतली प्रायमरी शाळा सोडून मागीर हे सगळे स्कुला सिटींतल्या स्कुलांत वचूंक लागतले आनी आमचेच प्रायमरी इस्कॉल थंयसले बंद जातले. सेकंडरी आनी हाय सेकंडरी ह्या भुरग्यांक बस वचो खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट आसा. तांच्यांनी जे कन्सर्न स्कूल आसा आमी तांकां नोडल एजन्सी म्हटला की तांच्यांनी आपलें नांव त्या स्कूल किंवा हाय सेकंडरी हाज्या कडेन दिवचें, त्या बसीन वचपा खातीर तांकां परमीट करतले. तितूर खंयसरूच दुमत ना, खंयच्याच भुरग्याक वचपाक अशें ना. आमी अजुनूय बी ज्या ज्या जाग्यार आमकां बसीस जाय हांव डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक इन्स्ट्रक्शन्स दिता आनी नवीन बसीस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्या अंडर घेवपाक बरयता, जेणे करून उरलेल्या रुटांचेर ज्यो आहा त्यो बसीस ज्यो आहा त्यो घालुया. थँक्यू. स्टाफ क्वेश्चन नंबर 3 श्री उल्हास वेकर. घेतलो रे. Important question. उल्हास वेकर. Speaker sir, question number 3B. 3B. म्हाका तुका लागना ते Speaker sir, answer it Maka on lagna. the computer seat. Speaker sir, हांवें WRA मिनिस्टराक क्वेश्चन दिलं की the list of the defunct canals of water resources department in Naveli constituency and the entire Salsett तालुका. तर स्पीकर सर म्हाका उत्तर दिल्या प्रमाणे हे जे सेलावली इरिगेशन प्रोजेक्ट रो वॉटरा खातीर हे तेन्ना म्हाका दिसता 1985-90 ह्या सालांक खंय तरी ते बांदलेले आनी ते अजून पासून इनकम्प्लीट आसा. आनी ते आमच्या नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीसून येतना खूब कडेन ओपन कॅनल्स आहा ती जवळ जवळ 3 मीटर 4 मीटर हायट आहा तेजी डीप आसा आनी खूब कडेन ती बॉक्स टायप बांदले कडेन आसा. आनी ही म्हाका दिसता ती ज्या दिसा पासून बांदल्या त्या दिसा पासून तेजो कांयच यूज जावना. आनी म्हाका आन्सर दिल्या प्रमाणे नावेली, तळावली, कुंकोळी, वेली, चिंचणी ड्यू टू रेड्यूस डिमांड त्या खातीर ती यूजच करना अशें म्हणून उत्तर दिल्ले कडेन आसा. दुसरें म्हजें म्हणणें आहा की स्पीकर सर हांवें विचारलेलें की वेदर द गव्हर्मेंट इज अवेअर ऑफ द डिफंक्ट कॅनल कंस्ट्रक्टेड इन मोड्डी सर्वे नंबर 94/1 Naveli constituency which has become a dead trap to the cattle, small children and even people passing by. स्पीकर सर ते मांडप मोड्डी हांगा एक शनी टेम्पल आसा आनी म्हाका दिसता आमचे WRA मिनिस्टर थंय पावल्या, मुख्यमंत्री थंय पावल्या, खुबशे मंत्री थंय आमदार पावले कडेन आसा आनी तेजे तेकोनूच हे ओपन हे कॅनल आसा आनी त्या कॅनलाचेर स्पीकर सर मुद्दम हांवें मिनिस्टराक दाखोवपाक फोटो हाडले कडेन आसा. म्हाका मिनिस्टरान हेजे मातशें पळोवचें. आनी हे जे कॅनल्स आसा तितून खुबशे इन्सिडंट घडटा. थंयसर ती गोरवां आसा ती भितर पडटा
आणि ल्हान ल्हान भुरगीं थंय देवळा कडेन खेळटा ती सुद्दां पडपाची शक्यता आसा. दुसरे स्पीकर सर आमचे दवल्ली रुमणामळ हांगा मारुती मंदिरा कडेन गेल्ल्या वर्सा जे वॉकस्टाप कॅनल आसा तेजे जे मेन हॉल आहा तो ओपन आहा, खूब कडेन डॅमेज जाल्ले कडेन आसा आनी थंय एक 2 बैल दिसाचे झगडटाना एक बैल भितर पडलो आनी त्या लोकांक तेन्ना ते दिश्टी पडले म्हणून तो बैल काडपा खातीर मेळ्ळो आनी ताका जवळ जवळ 4 वरां क्रेन बी हाडून त्या बैलाक थंयसून काडचो पडलो. आनी अशे कितलेशे थंय ओपन ते मॅन्युअल असल्या कारणान ते जर कोणी जर मनीस जर पडलो जाल्यार कांयच कळपाना. आनी त्या खातीर एक तर सरकारान WRD मिनिस्टर हे ते तुम्ही ते बंद करचे, ते मोडून उडोवपाचे. समज तुमकां जर यूज करपाक जाय जाल्यार तुम्ही ते मेंटेन करचे, त्याची सर्वे करची आनी ती जी झाडां वाडल्या आनी ते कोणाक कांय दिसना आनी लोकांक ते खूप त्रास जावपाची शक्यता आसा. दुसरे स्पीकर सर थंयचे खुबशे शेतकारांचे ते जमिनी गेल्ले कडेन आहा आनी जर ते जर यूज जायना जाल्यार तांकां शेतान ते आपली जे मशिनरी व्हरपाक ती सुद्दां ते मेळना आनी ते थंयसर ऑब्स्ट्रक्शन जाता. आनी त्याच प्रमाणे काही लोकांनी ते एक लेटर सुद्दां कलेक्टराक केला की तुमकां जर ज्या पर्पजा खातीर तुमी यूज केल्लो ते जर पर्पज जर तुमी यूज करूं ना जाल्यार ते आमचो जागो तुमकां परतून दिवचो आमकां शेत रोवपा अशें करून मागले कडेन मंत्र्यान हेजेर मातशें उत्तर दिवचें. स्वाती महाशय, आमचे नावेलीचे माननीय आमदार बापश्री तुयेकरांनी एक बरो विषय ह्या प्रश्नाच्या माध्यमातून घेतिल्लो आसा. 2000 साळावली डॅम जो सांग्यार आसा ताजे उदक जे आसा पळय न्ही ते कॅनलांतल्यान नावेली पर्यंत आयिल्लें आसा. सुरवातीक एकच कॅनल आयिल्लो आसा, ताजे नंतर त्या कॅनलाक मागीर फाटे घेवन वेगळ्या वेगळ्या भागांत वेगवेगळ्या गांवांनी हे उदक व्हेल्लें आसा. तांणी जो प्रश्न विचारला तांच्या मतदारसंघा संबंधी विशेष करून नावेली, थंय कॅनल जो आसा पळय न्ही D3 ताजी जवळ जवळ 4 ब्रँचेस आसात आनी ह्यो 4 ब्रँचेस वेगवेगळ्या पद्दतीन तुमच्या त्या गांवांत आयिल्ले आसात. पण स्वाती महाशय, फाटल्या काही वर्सांनी ती जे लोक आसात तांणी बागायती किंवा शेती करपाचें सोडून दिल्लें आसा. उदक थेंब भरसून घेनात. कॅनलाक आमी उदक कितलें तें सोडून पळयलें पूण ते उदकाचो वापर जायना. आनी म्हणून म्हजी विनंती आसा माननीय आमदार बाब तुयेकर हांकां, चडसो तुवें पुढाकार घेवचो. हांव आमचे शेती मंत्री आसात बाब रवी नायक तांचे कडेन उलयतां, म्हजे WRD इंजिनियर तांचे कडल्यान बी म्हायती घेवन हो थंय शेती संबंधी जी जमीन आसा किंवा बागायती करपा संबंधी जमीन जी आसा किंवा इवन भाजी उत्पन्न करपा संबंधी जमीन आसा ताजी एक इन्व्हेंटरी तयार करुया आनी मुखाल्ले 1-2 म्हयन्या भितरच, कारण नोव्हेंबरांतल्यान पावस सोंपलो की नवीन पीक घेवपाक जाता, की मागीर भाताचें घेवपाक जाता आनी भाजयेचें घेवपाक जाता. ते त्या संबंधी कितें उपाय करपाक जाता पळय उदकाची सफिशियंट हें आसा, सप्लाय आसा. पूण बेश्टेच उदक कॅनला सोडप, ब्रँच 1, ब्रँच 2, ब्रँच 3, ब्रँच 4 आनीक तातूंतल्यान एक तुगेलें लिटर पासून उदक वचप ना, कित्याक शेती वचप पूण उदक सोडूंक कितें. तुमची जर तयारी आसा जर जाय जाल्यार ते उदकाची तशी व्यवस्था करपाक जाता. एक दुसरे कॅनल जो आसा पळय हांव स्वता वचून पळयला थंय रुंद खूब आसा कॅनल. काही ठिकाणी जर एखादी लोकां वचपाक किंवा एखादी मनजाती वचपाक क्रॉस ओवर करपाक जर जाय जाल्यार ताका जो फूटब्रीज वगैरे जाय पयलीं तोय दिवपाक जाता. हांव शनिदेवूळ जे आसा थंय गेल्लो 1-2दा गेल्लो आनी थंय पळयला थंय बरो रस्तो आसा, गाडी सुद्दां वचपाक मेळटा. पूण अजून काही सुचोवणी आसली जर जाय, पूण एक प्रामुख्यान कॅनलाच्या माध्यमांतल्यान इरिगेशन जावप खूब म्हत्वाचें. जी जमीन जी आसा पळय न्ही ती जमीन लोकांनी वसणुकी घेवप खूब म्हत्वाचें आसा आनी ताजे खातीर लोकल जे इलेक्टेड लोक जे आसात पळय न्ही तांणी थोडसो रोल जर घेतलो जर जाय जाल्यार ही सगळी जमीन वसणूक करपाक जाता. स्पीकर सर, मंत्र्यान सांगल्या प्रमाणे आमी उपाय तेजो काडुयात, पूण जो ती ओपन आसा आनी तेजेर खुबशे इन्सिडेंट घडटा. तुम्ही म्हटला ते इन्सिडेंट काय घडना अशें म्हणटा, इन्सिडेंट घडल्या थंय त्या खातीर कितें तरी उपाय योजना करून एक तर तुम्ही सर्वे करची आनी जे मेन हॉल जे ओपन आसा ते रिपेर करून दिवचे अशी माझी तुमची विनंती आहे. स्वाती महाशय, अजून एक बरो सबसिडी क्वेश्चन. कॅनलाची जमीन जी आसा ती काही ठिकाणी आमी 50 मीटर एक्वायर केल्ली आसा, म्हणजे सांग्यार धरून ते हांगा नावेली पर्यंत दक्षिणेक बीन आनी उत्तरेक बीन पयलेच खेपेक हे जमनीचे मार्किंग जे आसा पळय न्ही सर्वे करपाचें मार्किंग करपाचें काम सुरू जाल्लें आसा. उदाहरणार्थ नॉर्थ जे आसा पळय न्ही थंय आमचे फूल कॅनलाच्या दोनूय सायडी मार्किंग करून आमी जाळी मारपाचें काम हाती घेतिल्लें आसा. दक्षिणेक बी सांग्यार साकून जवळ जवळ 10-15 किलोमिटर आमी सर्वे करून मार्किंग केल्लें आसा.
ते नाविली पर्यंत घेतले मोठे केंद्रां घेतले आणि बारीक जे आसा पळय ब्रँच केंद्र आसा तांकां बी मार्किंग करून ताची फेन्सिंग जे आसा पळय हे फेन्सिंग आमी करूंक पळयतात जेणे करून एखादी काही अपघात जे आसा पळय मनशा बाबतींत आणि जनावरां बाबतींत हे अपघात जावचे न्हय म्हणून ते टोटल फेन्सिंग जे आसा पळय ते करपाक पळयतात साधारणशे मुखावेल 1 वर्सा भितर म्हणजे 2026 पर्यंत म्हजे हिसपान जवळ 70% to 80% हे फेन्सिंग जातलें जेणे करून आमची जमीन जी आसा पळय न्ही समज अशा ही जमिनी आमची प्रोटेक्ट जातली उदाहरणार्थ दुसरे आमी म्हणजे नॉर्थाक जो केंद्र आसा त्या केंद्राच्या भोंवतणी दोन्ही सायडींनी आमी अंदू जवळ 10-15-16,000 झाडां रोयली बांबूची झाडां रोयली मेडिसिनल प्लांट्स रोयले आणि त्याबरोबरच आमचे तांबडे चंदन म्हणटात न्ही रेड चंदन हाजीय जवळ 1,000 झाड रोयली आसात तसोच प्रयत्न जो आसा पळय तो हांगसर सावथाकय करपाक पळयता मार्किंग जायना फुडें मुखावेल 2-4 म्हयन्या भितर फेन्सिंग घेता आणि प्लांटेशन सुरू करता आणि ज्या जाग्यार परत एक सांगता ज्या जाग्यार शेतकऱ्याक जमीन उदक जाय ते उदक बीन थंय मेळटलें जातली सफिशियंट प्रमाणात मेळटलें स्पीकर सर झाले ते गेले स्पीकर सर मिनिस्टरान सांगला आपण त्याची काळजी घेता म्हणून देव बरें इश्यू स्पीकर सर हांव फक्त ऑनरेबल मिनिस्टराचे नजरे घालून सोदता जो ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला उत्तर दिला आपणाच्या प्रश्नाक की आम्ही मार्किंग करता आणि झाडी घालता हांव मिनिस्टराचे नजरे घालून सोदता की मार्किंग करपाक तुज्या नांवार पयली जमीन जावपाक जाय तुझ्या नावात आज पासून ती जमीन करू ना इतले वर्षा एक्वायर केल्ले आसा स्पीकर सर ब्लॉक सर्वे केल्या ब्लॉक सर्वेतल्यान सर्वे नंबर घालूंक ना स्पीकर सर तुझे केसी डीसी म्हणून 50 वर्सां डीसी लोकांनी झगडी चालून तुम्ही डीसी केसीस एक्वायर करून तुमच्या नावार करूं ना स्पीकर सर अशें सांगपाक लागल्यार म्हजे 5 मिनटां सोंपतली हांव फक्त प्रश्न उत्तर मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन इज द ऑनरेबल मिनिस्टर अवेअर that the lands acquired by WRD way back in 70s and 80s are not in the name of WRD division आणि आता गोळ असो हा की डिव्हिजन 12 डिव्हिजन 17 डिव्हिजन 10 झाल्या आणि जागो एक्वायर केलो डिव्हिजन 8 or डिव्हिजन 9 आणि आता पळयता आणि त्यांची भितर घुसपटली चालू आसा स्पीकर सर हे म्हाका लागना तुका लागना WRD म्हणटा ते मिनिस्टराक लागता तू तुझे ऑफिसर जे असता सांगता पळय हे इक्वेशन म्हाका लागना हिंगा आमी करना हे तेका लागता हे कितें स्पीकर सर वो सरकार ह्या सरकाराचे नोकर काय कितें सरकार त्यांचे नोकर स्पीकर सर हेजेर मातशें ऑनरेबल मिनिस्टर लक्ष घालून पयलीं जाग्यार डिपार्टमेंट घालून आपणाच्या नांवार जागो पयलो करून घेवचो तितू भितर एन्क्रोचमेंट आहा ते काडून घेवचे आणि मागीर बॅरिकेड करचे स्पीकर सर हे करतलो काय कितें स्वातिमाशय हांव जाणा की मानादीक आमदार काब्राल जे कुडचड्याचे मतदारसंघांतल्यान जावन आसात तांचे बारीक निया आसा ह्या कामा संबंधी हांव जाणा आनी आमची मिटिंग्स 1-2 वेळा जाल्ले आसात हांव तांकां उतर दिता की हे सर्वे करपाचे सर्वे नंतर जी जमीन आमची आसा WRDन एक्वायर केल्ली साधारणशे 40 वर्सां पयलीं सभात महाशय 40-50 वर्सां पयलीं हे जमीन म्हणजे कोणी नोंद घेवना एक्वायर केल्यान दवरली ताजेर काही ठिकाणी ज्या जाग्यार हॅबिटेशन आसा ते एन्क्रोचमेंट जाल्लो आसा ते एन्क्रोचमेंट जावना पळय ती सगळी एरिया आमी फेन्सिंग करतात आणि त्याबरोबरच हे म्युटेशन वगैरे जे म्हणटा पळय न्ही पार्टिशन म्युटेशन हे सगळे करून पळयता बऱ्याच ठिकाणी हे चालू जाल्ले आसा आणि म्हणजे हिसपान 2026 पर्यंत ह्या सगळे जमनीच्या म्युटेशनच्या एखादी 1-2 केस एवढच्या उरत पूण सगळे म्युटेशन करून घेवपा संबंधी हांव रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही मोबायल मनसुरात हाज्या डिपार्टमेंटान तांचे कडेन कॉन्टॅक्ट केल्लो आणि तांचे कडल्यान जो आमकां सपोर्ट जाय तो सगळे सपोर्ट मेळिल्लो आसा आणि त्यानुसार 2026 डिसेंबर पर्यंत हे सगळे काम जे आसा पळय न्ही ते चालीक लागून जवळ कंप्लीट म्हणजे पूर्ण जावपाच्या मार्गाचेर येतले सर हांव फक्त ऑनरेबल WRD मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की तुम्ही स्टेटमेंट केला आता ऑन फ्लोर हाऊस म्हणून हांव उठला तुम्ही म्हटला की ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टराचे नजरे घालून तू करतलो हांव फक्त एक सांगता की LRC 51 भितर गव्हर्नमेंट लँडाचे भितर संकलन बरयल्ले आसा की दीस लँड्स डू नॉट रिक्वायर टू सेंड नोटिसीस कणक नाका आणि ते डायरेक्ट गव्हर्नमेंटान नावार करपाक पडटा पूण तुज्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल आहा पळय तुजे ऑफिशियल आहा पळय तो तांकां जाय तसो वाचता हेजेर गोड तोच म्हणटा स्पीकर हो गोड जो आसा तो सेक्शन जे घातलेले आसा थंय लोकांची डीसी केसीस हजारांनी पडलेली आसा 50 वर्सां जाली लोक आपणाचे जाग्या भितर करून सोदना पूण गव्हर्नमेंटान डीसी आसतना एक्वायर केल्ली आसा हितू भितर LRC 51 भितर हो कायदो सांगपाक जाय स्पीकर सर की तितू भितरूय गव्हर्नमेंट केसीस लागता म्हण हे जायना स्पीकर सर हे तुवें मातशें मिनिस्टर कडेन सांगून करून घेवची अशी विनंती करता तूं म्हटलं एक बरी सुचोवणी बाब काब्रालान केल्ली आसा आनी जे कितें करपाक जाय
दोन्ही डिपार्टमेंटचे अधिकारी आसा तांची मिटींग सुद्दां घेवपाचें लक्षांत घेयात सभान महाशय. WRD डिपार्टमेंटात काम मुखार व्हरपाक आनी तशेंच कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट जे आसा ही कामां मुखार व्हरपाक आठवड्यांतल्यान दर आठवड्याक मिटींग जाता. तशी ह्या कामां संबंधी सुद्दां मुखार आतां पळय हाजी पयलीं घेतल्या पूण हाजे मुखार सुद्दां दर आठवड्याक एकदां बुधवार आसूं किंवा शुक्रार आसूं मिटींग घेवन हें काम ज्या मुखार चालू जातलें आनी पूर्ण करून घेतलें. Because of attention of the House is drawn on the increasing incidents on wild animals attacks on human beings, even during broad daylight. This has become serious safety concern for the people of Goa. What immediate and long-term measures does the government intend to take in this regard to ensure the safety and well-being of Goenka? Speaker sir, आमगेलो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक सांगता तें घराकोण जेवण बीन घालचें म्हूण म्हाका सेम आमगे फॉरेस्ट मिनिस्टर आहा वो कितें वो इज द गव्हर्नमेंट सिरियस म्हाका सांगचे स्पीकर सर पर कुडोय आमगे बायलेच्या थिंगा बिबट्यान वयामान 10 दीस हॉस्पिटल आहली. व्हॉट मेजर्स द गव्हर्नमेंट टेक? फॉरेस्ट मिनिस्टर you heard my this you are रोटेट म्हणतो. Yes. वचपाचें जेवण घालपाचें. Yes, श्री शंकर बामुनकर. वयता बेश्टी सांग. वयता सांगला ते लक्ष घालतो. attention of the House is drawn to the absence of Goa Armed Police Camp in Murmagaon Taluka. Despite it being Goa only taluka which is a home to many high security installations like the Dabolim Airport, Murmagaon Port, Vasco Railway Station, Indian Navy, Coast Guard, Goa Shipyard Limited, other central installation and major education institute, making a taluka a sensitive zone serving as a critical economic and strategic hub, requiring substantial armed law enforcement deployment. Step the government intend to take in this regard. Speaker sir, CM तुमका already धाडलेले आसा हे आणि म्हाका दिसता तुम्ही ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलेले आसा ते मातशे फास्ट ट्रॅकाचेर करून घेवचे. स्पीकर सर फास्ट ट्रॅक करपा लायता. Yes, Chair Turmaz. Speaker sir, there is a fear and anxiety in the mind of the people of Kortali constituency because there is a shortage of police personnel at Verna police station. As per records, there is a shortage of about 40 police personnel. Kortali constituency is a very sensitive with area of Villa and Verna industrial state. Requesting government to kindly fill the vacancy at Verna police station as early as. Sir, सर आमचे सर आज होम डिमांडाचेर तेणी उलोवपाचें बट तरी सुद्दां हांव तें घेता आमी सांगता. येस श्री जी तालुकर. Speakers of fear and anxiety in the mind of people with respect to natural rock cave at Keri in Mandra constituency, which possesses safety risk during high tide and rough sea. Though it is a beautiful and emerging tourist spot, the tourists enter the cave without supervision, which increases the chance of accident. Therefore, I urge the tourism department to take necessary safety precaution and preserve the natural beauty of that area. Speaker sir, Honorable Tourism Minister request कर एक दिस visit कर इतिहास हा त्याचेर. वयता मरे चडशें केन्ना केन्ना थंय. त्या रेडीन येईन आपली तर. त्याका चढपाक जावचें ना ते. स्पीकर सर वन नॅचरल रॉक केव ब्युटिफुल सिनीक टुरिस्ट वाडपाक लागिल्ले आसा तर हाय टायड आनी आसा आमी पयले म्हणल्यार तुका टुरिस्ट मार्शल पयले घालून दिता असेंब्ली जातकर एक दीस या आनी तुका कितें आसा जाल्यार मागीर करून दिवया. हा श्रीनिवास कापड. Fear and anxiety prevail amongst guest lecturers in government ITIs who have been discontinued from 12 July 2025, nearly a month before the final All India trade test. Their sudden removal has affected preparatory classes, theory revision, practical training and internal assessment, which is directly impacting trainee performance. This is in contrast to lecture-basis teachers in schools who are retained until results are declared, highlighting a policy disparity. Many guest lecturers have served for more than 10 years, yet face job insecurity and no pathway to regularization. Most ITIs in Goa are functioning primarily with contractual and guest faculty, and their discontinuation has led to severe faculty shortage during a crucial period. In light of Supreme Court observations on regularizing long service contractual staff, I urge the Honorable Minister of Skill Development and the Chief Minister of the State
to clarify this position and inform the House what steps the government intends to take to ensure continuity of such guest lecturers till the final exam and consider regulation of eligible instructors. Speaker, sir. सर आज स्किल डेव्हलपमेंटाचे डिमांड असा तरी सुद्धा निलेश काबरान हो विषय काढला हांव स्किल डेव्हलपमेंटाच्या आमच्या डायरेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिता ताचेर अन्याय जावचो ना ही ताका फॉर्मली सांगता एक विजय सरदेसाई. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of residents of South Tome and Fontainas regarding the unchecked tourist nuisance, rising lawlessness and slow erosion of our heritage. Speaker sir, हांवें एक तिसवाडी आउटरीच म्हणून केल्लो थंय हे रेजिडेंट म्हजे वांगडा आयिल्ले ते म्हणटात की टुरिस्ट आनी ब्लॉगर्स हांची एक अनरेग्युलेटेड म्हळ्यार एक्टिविटी जाता सावथ टॉमी आनी फोंतायनाज आनी थंय बेसिकली तांची पीस प्रायवसी डिस्टर्ब जाता ते तुकाय वळखीचे सगळे आलू गमीश पेरेर स्पीकर सर थंय क्रावड नॉयज इतलो जाता की they are dirtying their painted houses and तातून एक हाय मास्ट आहा which is non functional which is your high mast so आणि एक पार्किंग स्पेसीस 2 आणि 4 व्हीलर्साक ना ते म्हणतात एक क्लियर पार्किंग रोड मार्किंग्स दिवची पार्किंग स्पेसीस प्रोवाइड करचे नो पार्किंग सायन्स टर्नाचेर घालचे आणि एक सेंट्रलाइज पार्किंग टुरिस्ट आणि कझिनो स्टाफ आणि तांकां पार्ट ऑफ मल्टी लेवल पार्किंगाचेर घालचे बेसिकली सॅंक्टिटी सेफ्टी एंड हेरिटेज of South Tome and Fontainas has to be preserved and हे जर करपाक तुका interdepartmental जाता जाल्यार you appoint some people from the house also so this is a area in the capital city and has to be preserved. Because San Tome आणि Fontainas जे विजयन सांगला it is definitely very unique Portuguese era architecture, rich heritage, vibrant streetscapes, colorful घरां हे स्पीकर tourism zone आणि tourisman direct promote केन्ना केले ना ऑर्गॅनिकली डेव्हलप झाले कोविडच्या मागे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हँडल्स तातून प्रमोशन झाले आणि हांव मानता की जे विजय सरदेसाईन सांगला इट इज टू हायली पॉप्युलेटेड जेन्ना थंय इश्यू जाता आमी एक नंबर फ्लॅश सगळ्या कडेन केला 1364 दुसरो पुलीस आणि तिसरे सीसीपी जे विजयान म्हणला असेंब्ली जाता जातकर जाय जाल्यार तांच्या कडेन बसून मुख्यमंत्र्या कडेन घेवन पीपल टेक द नेसेसरी Sir, attention of the House is drawn to the growing concern of the local Goan population regarding illegal constructions and developments being carried out by non-Goans on the private properties in Odda, Kandolin village of Kalangut constituency. There is a rising sense of fear and insecurity, especially among senior citizens. A notable example is Mistress Geraldine Dias, a senior woman, resident of Odda village, who is currently fighting against illegal constructions happening within her own property boundaries. Several instances of illegal construction and fraudulent sale deeds has been reported, particularly in survey numbers 80, 82, 83 of Odda village. These actions are not only violation of law, but also a disrupt the social and cultural fabric of the local Goan communities. The steps government intend to take in this matter. Speaker sir, हांगा ही जाणटी बायल आसा तिची जी प्रॉपर्टी आसा ती एन्क्रोच केल्या आणि ह्या सद्याक आतां डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन आसा मॅटर पण स्पीकर सर हेजेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय प्रत्येक वेळा अशेंच जाता स्पीकर सर म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर लक्ष दवरपाची गरज आसा आणि हे फ्रॉडलंट जी हे जाल्या सेल डीड जाल्या हेजेरूय एक्शन घेवपाची गरज Speaker sir, urgent concern regarding buffalo meat shortage in Goa. I rise to bring to the attention of this august House a pressing issue affecting the people of Goa, the acute shortage of buffalo meat beef in the state. This shortage has caused significant distress among communities that rely on beef as a staple food in their diet, impacting their cultural and social and economic well-being. This shortage is reportedly due to the disruptions in the supply chain, restrictions on cattle transport and inconsistent regulatory enforcement which have collectively strained the availability of this essential meat product. Investigating the root cause, talking to the supply chain management guys, talking to the traders, the government needs to solve this. Because हे गंभीर जाल्ले हा म्हाका सदा पेपराचे हेच पहिले म्हाका सदा हे सॉर्ट आउट जावपाक जाय पेपराचे सॉर्ट आउट करचे स्पीकर हे पळय विशयाची कालूच दखल घेतल्या कर्नाटकात ताजो स्ट्रायक सुरू आसा त्याच्या खातीर हो प्रॉब्लेम जाला पण आमी तो सॉर्ट आउट करता.
हे सॉर्ट आउट जातले आता. श्रीमती दिलाय रोबो. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of locals from Sholi constituency as there is shortage of staff in the drinking water department such as supervisors, wall operators, laborers. The steps the government intends to take and the time frame within which the vacant posts will be filled. Speaker, sir, हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल सीएमान ते सोसायटी अंडर ते स्टाफ घेवपाचे आहा ते बेग्याचे बेग्यान घेवचे आनी लेटेस्ट इज सर आमचो फ्ली मार्केटाचो एक वाल ऑपरेटर लास्ट वीक इंटरव्यूची डेट सुरू जाली रोखडी इंटरव्यू सोंपली काय तांकां घेवन उडयता लास्ट वीक तेका ट्रान्सफर येयला विदाउट रिप्लेसमेंट दिता. श्री युरिया लेमो. Speaker sir, this is to draw attention of the government to reports that out of 11 liquor outlets at Manohar International Airport, MOPA, 9 are established and run by non-locals. The outlets of the locals are only 2 of the total 11. This is the most disturbing and worrying issue wherein the government itself follows the deliberate trend of providing full and unstinted support and cooperation to non-locals and non-Goan businesses. Even in areas where locals have with the willingness and the ability and the tested credentials. The Chief Minister holds a portfolio of excise, civil aviation and airports. When all MLAs in the House voice concerns and demand preferential treatment for locals and Goans, this trend definitely causes anxiety and apprehensions of the practices adopted by the government. The Chief Minister needs to clear and make clear the House because the whole issue इकरांतू जे भांगरभूंय ठीक आहे सर. स्पीकर सर हांव सांगता हांव डिपार्टमेंटाकडे इन्क्वायरी करून कितें आहा तें पळयता. इकरा आउटलेट पाहिले गोंयकार नाही गोंयांत तूं श्री क्रूज सिल्वा. म्हाका दिसता हो एकदम गंभीर सिल्वा आसा हे पेपराचेर येयला इन्क्वायरी न्हू तेंगे सस्पेंड कर गोंयकाराक चान्स दिया भांगरभूंय हेजे येयला. Because sir, as per ASI finding, there is a possibility of finding several ancient artifacts at the site where presently the parking project near Old Goa churches is being planned by Goa Tourism under Prasad scheme. Several canon, pottery, coins and architectural fragments that shed new light on the region past are discovered, and hence there is an urgent need to stop and cancel any development work in the region and seal the entire area and take following precautions. Conduct further excavation, develop proper plan for excavation and preservation and ensure protection of the site. Evacuate and demolish the temporary built police station and demolish any temporary built structures during exposition. Government need to act swiftly and prevent any further damage and take prompt action in coordination with ASI to protect the site and preserve its ancient past. Yes. ऑनरेबल मेंबर क्रूज सिल्वान एक महत्वाचो प्रश्न काढला आसा आणि व्हेरी सेन्सिटिव्ह विषय जो आसा हांव परत एक फावटी सगळ्या सभागृहाचे अटेन्शन हाजेर अटेन्शन दिवपाक पळयता. As per ASI finding, there is a possibility of finding several ancient artifacts at the site where presently the parking project of Old Goa churches is being planned by Goa Tourism under Prasad scheme. Prasad म्हणटा ती आमची pilgrimage regeneration and spiritual augmentation drive. तो परत तसेच सभागृहाच्या निर्देशनाक हाडपाक सोदता की several canon, pottery, coins and architectural fragments that shed new light regions past are discovered, and hence there is a urgent need to stop and cancel any development work in the region and seal the entire area. आणि तो म्हणटा की टेक फॉलोइंग ॲक्शन्स. आता ॲक्शन्स कितें? कंडक्ट फर्दर एक्सकॅव्हेशन एक ॲक्शन जाली. डेव्हलप प्रॉपर प्लॅन फॉर कन्झर्वेशन अँड प्रिझर्वेशन दुसरी ॲक्शन अँड एन्श्युअर द प्रोटेक्शन ऑफ द साईट. म्हणजे क्रूज सिल्वाचो विषय हे आसा की ज्या तरेन आयज थी सेवरल कॅनन, पॉटरी, कॉइन्स, आर्किटेक्चरल फ्रॅगमेंट्स म्हणजे वयर जे भितर गेल्ले आसा जे आमचे एन्शंट ह्या आर्टिफॅक्ट्स आसतले ते भितर गेल्ले आसात. ताजी मागणी आसा की ते परत एक फावटी एक्सकॅव्हेशन करचे आणि ताचे प्रिझर्वेशन करचे. म्हणजे वेदर म्हाका दिसता की हाजेर हो जो टुरिजमाचो प्रोजेक्ट आशिल्लो प्रसाद म्हाका दिसता की हे सगळे मागणी केल्ली आणि ताजे वेल्यान हे पार्किंग लॉट डेव्हलप करपाक जातलो. सो आय विल कन्वे दिस टू ASI फॉर आमगे Yes, Dr. Janga Shetty. टुरिजम डिपार्टमेंटात लायट घालपाक सोदतलो. Yes, Dr. Janga Shetty. Yes.
स्पीकर सर या स्पीकर सर अरे झिरोवर मोहन बाब जायना का जे सांगला त्याने आता कंडक्ट एक्सकवेशन म्हणून त्याने सांगला मोहन बाब अरे तुम्ही जॉईन करा ऑपोजिशन जॉईन ऑपोजिशन तुम्ही he is asked for excavation. The document is clear. He is asking for further excavation. He is asking for excavation. आम्ही फर्दर एक्सकवेशन करतात त्याचे प्रोटेक्शन करतात आणि ते आर्टिफॅक्ट्स असतात ते परत एकफाटी conduct further excavation, develop proper plan for conservation and preservation. तुम्ही किती म्हाका दिसता बाब रोहन बाबाक अंडरटेकर गोंयचो जावपाचे तितली इच्छा तो दाखयता जायना का पॉइंट ऑफ ऑर्डर नाव घेतलं आणि सांगता खूप पॉलिटिक्स झाली बाप मिसइंटरप्रेट प्रसाद स्कीम जेन्ना There is an urgent need to stop and cancel any development work in the region and seal the entire area and take the following actions, conduct for the excavation. Means he doesn't want anything else to happen. After that, the following actions are conduct further excavation. The following actions are what is demanding: conduct further excavation, develop proper plan for conservation and preservation. Negative is negative is Relative to question is on his behalf, why are you talking? पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हजे नाव घेतले ऑलरेडी ऑफिसरांक हांव उलयता प्रशांत स्किमीच्या अंडर आमकां जेन्ना प्रोपोजल घेवपाक लायले एक्सपोजिशनाचे पळोवन मुख्यमंत्र्यान सांगलें प्रशांत स्किमीच्या अंडर हो प्रोपोजल घे चर्ची कडेन उलोवन ऑथॉरिटीजा कडेन आमी सगळो प्रोपोजल घेतलो चर्चीन लायटीचे काम करून घेतले 5 कोटी रुपयाचे उरिल्ले पार्किंगाचे काम उरिल्ले आमी जेन्ना एएसआयचे फायंडिंग्स आयले एएसआयचे फायंडिंग्सान सांगले की जितले तुम्ही खणतले तितले चड मेळटले मुख्यमंत्र्यान सांगले स्टेटस को दवर सध्या चर्चीक जाय ते आमी उलोवया मागीर डिसायड करूया आज झिरो आवर मेन्शन तो मागता की ASI finding, there is a possibility of finding what he is saying. As per ASI finding, there is a possibility of finding several ancient artifacts. But he is saying that तो सारखं clearly करता several canon, pottery, coins and architectural fragments. अरे यार, we are अनर्थ झाले असा. आधी विरोधी पक्ष नेते नोट करचे आणि मागीर डिस्कशन करचे I rise to voice the rising frustration among students seeking admission to ITI in Goa, especially for the electrical stream at Bicholi, is becoming a major concern. The number of available seats in this stream is significantly less compared to the growing demand. This situation is disheartening for students who are eager to build a career in the electrical field, given the vast scope and excellent employability prospect associated with this stream. The electrical stream is one of the most promising
in terms of skill development and job placement opportunities. Students who pass out from this stream often find employment in various sectors, including government, private companies, major infrastructure development, and self-employment avenues. The low intake capacity is thus acting as a barrier for deserving and enthusiastic candidates to access valuable vocational training. In this context, I urge the Skill Development Department to recognize the urgent need to address this matter. I request them to provide an additional classroom for the electrical stream at ITI Bicholi and to increase the number of admission accordingly. This step will not only fulfill the aspiration of the student but also contribute meaningfully to the skilled workforce of growth. Speaker sir, I just skill development as a demand asa. Yes, Noted. okay, okay. Lakshan. First calling agency, Carlos Ferreira. Honorable Speaker, attention of the House is drawn as regards the apprehension in the minds of people that photography is not permitted at airports in Goa, especially Yes, Damani Airport. Within the terminal building, especially considering both airports are international airports, wherein photography does not compromise with security issues. Steps the government intends to take in this regard. Speaker sir, म्हाका aviation department आज demand ने तरी सुद्धा घेता. The air passenger in India face the restriction on photography at the terminal buildings of the aerodromes and from inside an aircraft. These restrictions have been now removed. Photography by passenger of scheduled flight in terminal buildings of the civil aerodromes and civil enclaves of the defense aerodrome is now allowed. However, the photography from inside an aircraft is not permitted at the defense aerodromes. Recently, the photography and videography are prohibited at the defense airport in India, especially those near the western border. The Directorate General of the Civil Aviation, DGCA, has issued a directives to ensure the operational safety and security at these airports, including the ban on photography and the requirement to keep the window shades closed below 10,000 feet. Prohibition. The DGCA has banned photography and videography at defense airport, particularly those near the western border. Purpose. The ban is implemented to prevent the capture of the sensitive military activities or infrastructure and enhance overall security. Window shades. Passengers are required to keep the window shades closed during the takeoff and landing, especially below 10,000 feet. The airlines and responsibility. The airlines are instructed to inform passengers about these restrictions through the pre-flight announcement and the visible signage. The applicable airports. The directives applies the various airports, including the Goa International Airport, Dabolim being a defense airport, Leh, Srinagar, Jammu, and others are also the western border. That means in the terminal building, which is not affecting the security, because they don't want the aerodrome to be seen and all the aircraft parked. That is very perfect, security issues. But inside the terminal buildings, people go to say bye, people go to say reach people at the airport. There only they're taking the photograph. I don't think that affects, because I think you're saying photography restriction be removed, allowed. Allowed. Why? आपल्या फ्लायटाचो वयता त्याचो फोटो घेवपा खातीर तरी allow Things केला. on काढूंक जायना. That they announce also on the aircraft. Next. Why? Shri Digambar Kamath. Calling attention. Calling attention. Calling attention. दुसरे मांडू नये. Yes. Shri Govind Gowde. सोपले मरे ते सोपले झाले अरे तो दाबले तू मांडला न्ही नाही ना म्हणलं त्यांनी मांडून घे ताका नंतर मागीर अशी हय मूव करून Shri Govind Gowde, sir. Calling attention. Speaker sir, I rise to bring the notice of this House a matter of grave concern. That is, attention of the House is drawn as regards the apprehension in the minds of the scheduled tribe, ST community in our state, as regards the government decision to intervene in the affairs of the Gomantak Gaud Marada Samaj Association and the United Tribal Association Alliance UTA by appointing an administrator.
The Gomantak Gaud Marada Samaj Association and United Tribal Association Alliance has been a pillar of support and empowerment for the ST community, working to uplift and ensure their welfare. The steps the government has taken to restore the situation for the benefits of the ST community. Speaker sir, after lunch. After lunch, आता ब्रेक करा. येस सभागृहाचे कामकाज स्थगित करतो.